अर्गा तुका सोमिया जेजू, महिमा तुका सोमिया जेजू, होगळा तुका सोमिया जेजू, स्तुती तुका सोमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सक्कड आम्ही उभे राहूया. परत एक पटी तुमचे दोळे दांपा, तुमचे हात काळजाचेर दवरा. सगळो वेळ आमी समर्पण करया. आतां तावन 8 वरां मुसर ही सगळी वेळ घडी पवित्रकायेन खर्चोवन ह्या मागण्यान भाग घेवन स्पेशली अर्गा वाकाणी ताचे उपरांत आमी कुमसाराक तयाराय करतले आनी ताचे उपरांत मिसाचे बलिदान, देवाची उताची परगटणी आनी सक्रामेंताचे आराधन ह्या सगळ्या मागण्या विद्वारी आज तोच जेजू आम्हा सर्वांक हात लायतलो. कित्याक तो पवित्र देव आनी हर एका दिसा तो आशेता आमी हर एकल्यांनी पवित्र जावंक जाय, भगेवन जावंक जाय, शुद्ध जावंक जाय, परिशुद्ध जावंक जाय. कित्याक तो म्हणटा कसो म्हजो बाप पवित्र तशे तुमी पवित्र जाया, पवित्र जाया. आज त्याच पवित्रपणाक आमी मेट मुखार काडटना आमकांच आमी समर्पण करया. सर सांता भक्तानो, सर आंज बडव्यानो, सर देवदूतानो, मोरी माय, आमची माय, विनतीची माय, आमच्या पासत विनती कर, आमचो पात्रोन सांजुजे, आमा पासत मागा. या सर्वांतरू आता आम्ही आमकां समर्पण करया, ही वेळ घडी समर्पण या आणि मागया. त्याच सोम्या लागी सोम्या आमकां राखोन वर ताणेंच शिकयल्ल्या मागण्याद्वारी आमच्या बाप्पा या मागण्याद्वारी ही मागण्याबद्दल सुरू करया आणि भावार्थान विश्वासान हेंच मागणे जे मागणे जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयले कशे मागोंक जाय ही सुरवात करया. सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्यातून. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बोगशितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. त्याच मोरये लागीं मागया, मोरये मायाद्वारी मागया. ती हर एका वेळार कितेंच उणेपण पडनासतना आपल्या पुता लागीं विनती करता. त्याच मायाद्वारी आमी समर्पण कर मागया आनी म्हणया. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता, श्री आमी तर तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक ती विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता, श्री आमी तर तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक ती विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता, श्री आमी तर तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक ती विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आता आणि सदांच सर्वदा आमेन. अर्गां तुका सोम्या जेजू. वडल्यान वडल्यान अर्गां तुका सोम्या जेजू. आनी वडल्यान अर्गां तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. वाकणटाव तुका सोम्या जेजू. दिन वाचताव तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. परत एकटी आम्ही 121 सामाद्वारी मागण्याची सुरुवात करया. जेन्ना आमी म्हणटा पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, आमी अनुभव करता आमचो देव सरगारतावन आमकां पडोन आसा. आमकां आदार येवन स्वताचे तावन मात्र तो आदार आमी अनुभव करता. तो आमचे पांय निसरोंक दिना. जो राखता तो निदाना जेमेना म्हणून आमी मानून घेता. दिसाचो तो आमकां राखता सूर्याच्या त्या किरणांत
रातीचे राखता स्पेशली हर एका वायटांतून विघ्नांतान तो आमचा जीव राखता भायर भितर वेताना तो आमकां राखता आता आणि सदांकाळ आमच्या मरणाच्या वक्तापर्यंत तो आमकां राखता वैगी 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 तर भावार्थान या वेळार 121 साम आता आमी उत्साहान सांगया व्हडा ताळ्यान तुम्ही रिपीट करचे हांव सांगताना म्हज्या फाटल्यान रिपीट करा तुमचो राईट हँड वयर उबा राहा आणि व्हडा ताळ्यान कितली तुमकां सकत आसा ती सकत वापरा जेतना आमी देवाचे उतर या जिबेद्वारी उसारता ती सकत माताच्या केसांतून पायाच्या नाक्षी पर्यंत वळटा आणि त्याद्वारे आमकां सकत मेळटा भलायकी मेळटा ती दैवीक गुण जावची सकत आमी अनुभव करता वैगी अनुभव केला गी वय आमी हर एकल्यानी अनुभव केला कित्याक जेन्ना आमी देवाचे उतर म्हणटा ती सकत आमच्या कुडींत वळटा भितर काम करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सगळी सांगाता म्हज्या उपरांत म्हणा पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता आणि व्हडा सक्तेन म्हणा जेन्ना म्हणटाना म्हज्या की चड सकत तुमची जावंक जाय हांव एकलोच तुम्ही कितली जाणां आसात वैगी जाय होय होय सांगतल्यात थोडी हांगा जोरान सांगतात तशेंच सगळ्यांनी सांगूंक जाय ओके सांगतात गे आणि दोनींत दीस फाल्यां आमी बायसरल्या मागीर आमी सांगना व्हडल्या तळ्यान सांगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंयतावन येता म्हजो आदार खंयतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संसार ताणें रचला सर्ग आनी संसार ताणें रचला सर्ग आनी संसार तो तुझे पाय निसरोंक दिवचो ना तो तुझे पाय निसरोंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना जो तुका राखता तो निदाना ना इजाळसो राखणो निदाना जमेना ना इजाळसो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पर तुझो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुझो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुझ्या उजव्याक आसा हे उतर रिपीट करताना मानून घे सर्वेस्पर तुझ्या बगलेक आसा तुझ्या उजव्याक तुझ्या दाव्याक तुझ्या फाटल्यान तुझ्या मुखल्यान तुझ्या वयर तुझ्या समीप आसा तो तुझ्या बगलेक आसा तो मानून घे तुझ्या उजव्याक आसा आणि तुका पळयता देखून कीर्तन 130:9 आमी म्हणयता तुवें म्हजी परीक्षा केलाय आणि तू म्हाका वळखताय हांव केन्ना उठता केन्ना बसता आज अनुभव करया जेन्ना आमी देवाचे उतर हांगासर उसारताना सर्वेस्पर म्हज्या उजव्याक आसा म्हूण मानून घेवया परत एक फावटी सांगया सर्वेस्पर तुझ्या उजव्याक आसा सर्वेस्पर तुझ्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रातचे संद्रेम तुका त्रास दिवचे ना दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुझो जीव राखतलो
तो तुझो जीव राखतलो. तू भायर भितर सरताना सर्वेस्पर तुका राखतलो. सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आणि सदांकाळ. आता आणि सदांकाळ. आता आणि सदांकाळ. आमेन. 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 आमेन म्हळ्यार कितें? हा देखून आमेन म्हणटना ओटल्या तालान म्हणूंक जाय, कित्याक जे आमी उसारले तशेंच जावं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळया 121 साम एक देवाचे उतर कितले सत्व उतर, मोलादीक उतर आमी अनुभव केले वय की नाही. तो तुझो जीव राखतलो. कोरोनाच्या वेळार आमी अनुभव केले की आज आमी हांगासर आसाव, ताच्या मुखार आसाव, ताका अर्घा दिवंक, ताका वाकाडूंक, ताका महिमा दिवंक. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कालचेंच ल्हानशे घडीत तुमकां सांगता, रातीक आमी न्हिदोंक गेल्ले हांव. थंयसर न्हिदिल्लो उपरांत सकाळ जाताना आमी अलार्म दवरता वय गे. हांगा अलार्म दवरची गरज पडोना. कित्याक जाणात? प्रेज द लॉर्ड. कित्याक? ती सुकणींनी येवन टॉईंग 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 करून आमकां उठयलें. पळया तुमच्या बद्यार कितलो पवित्र जागो. अलार्म दवरची जाग यंत पडोना. सुकण्यांनी आमकां अलार्म जावच्या पयलेंच उठयलें. हाचो अर्थ कितें? सुकणी समोर देवाची स्तुती करतात वय गी. तांकां गुत्त आसा केदाळा येवचो, केदाळा वेळ आमी ते घरान वताले विचारले म्हळ्यार वय तांचो वेळच आसा. ती सकाळी येतात आणि टाईंग 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 करतात आणि देवाची स्तुती करतात. प्रेज द लॉर्ड. तर आमी कितली मोलादीक वय गे. आमी स्तुती करूंक जाय वय गे. करूंक जाय गे. ती सुकणी पळयात देखून जेजू म्हणटा पळयात ती ओंपिनात ती लुवनात तरी म्हजो बाप तांकां पोसता. पोसता की ना? पोसतात की ना? तांचो दिसपडतो ग्रास ती मात्र करतात वय की नाही. पालाची पुरवांची पुंजोवन दवरिनात, दवरतात गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आज आमी चड कांय एक्शन करचे ना, कित्याक आज कुमसार जावचो दीस. देखून आमी कुमसाराक तयारी करया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आज आमची काळजां नितळ करया, मोना नितळ करया, आत्मो नितळ करया. आणि हे सगळे नितळ जाताना कूड आमची ऑटोमॅटिक नितळ जाता. जाता गे. जाता गे. जेन्ना आमी काळजाचे अत्रेग आमी केल्ली पाटकां, कुडीचे दोरी पाटकां केल्ली, सगळें ते याजकाक सांगताना आमकां ती दैवीक सकत काम करता. जेन्ना आमी कुमसार जाताना बोगसणे मागताना बोगसणाचो स्पिरीट आमचे ते काम करता. हालेलुया. हालेलुया. धग जाता गे. धग जाता गे. आमकां धग जाता. म्हजें पुरा शर्ट भिजला. प्रेज द लॉर्ड. तरी आमी उबे आसा वय की नाही. कोणा खातीर? वय की नाही. तो पळयता, तो राखता, तो सांबाळटा वय की नाही. तो सगळें जाणा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमी तयारी करया, कुमसाराक तयारी करया. साम 51 म्हज्या फाटल्यान म्हणा. जेन्ना एक एक उतर आमी हांगासर रिपीट करतना आमच्या जिवितांत आशिल्ले सगळे उणेपण अस्कतकाय पयस जातली. तुमचे दोनी हात काळजाचेर दवरा. एक एक उतर जेन्ना हांव हांगातान सांगतना तुमी रिपीट करा आनी अनुभव करा. खंयसर हांव पडली, खंयसर हांव पातकान पडली, खंयची देवाचे विरोध हांव गेला, देवाच्या उपदेशाचा विरोध गेला, देवाच्या कामाचा विरोध गेला, कोणाक वाईट केला जाल्यार आज भोगसूंक आमची काळजां, आमचो आत्मो नितळ करया, निर्मळ करया. कित्याक आमी हरी एकली देवाची भुरगीं वय गी. देवाची भुरगीं देवा लागीं आसतना पवित्र जावंक जाय, शुद्ध जावंक जाय. त्याच जेजू लागीं मागया. दुनियात काळजाचेर दवरा. तुमचे दोळे बंद करा. जेन्ना हांगासर आमी देवाचे उतर सांगतना अनुभव करा, अनुभव करा. साम 51 वर्सेस 1. काकूत मुजी कर देवा. व्हडल्या ताळ्यान सांगा, व्हडल्या ताळ्यान सांगा. अनुभव करा. काकूत मुजी कर म्हणटाना जशें बार्तिमेस म्हळें, दाविदाच्या पुता मुजी काकूत कर, मुजी काकूत कर.
काळजाच्या गुंडाळतान तो ताळो येवंक जाय. जेन्ना काळजाच्या गुंडाळतान तो ताळो येता तो आमच्या जिवितान काम करता. देखून अनुभव करा. खंयसर तुम्ही सुकल्यात, खंयसर तुम्ही पडल्यात, आज ते अनुभव करून या वेळार त्याच जेजूक समर्पण करून सांगा, काकूत मुजी कर देवा, काकूत मुजी कर देवा, तुझ्या तीर मोगान, तुझ्या वोड दयाळान अपराध मुझे पुसून काढ. तुझे वोड दयाळान अपराध मुझे पुसून काढ. अपराध मुझे पुसून काढ. मुझ्या गुन्हावंतलो मका पुरतो धुन काढ. मुझ्या गुन्हावंतलो मका पुरतो धुन काढ. मुझ्या पातकांतलो मका नितळ कर. मुझ्या पातकांतलो मका नितळ कर. अनुभव करा, त्या जेजूचो अनुभव करा. कितेंच पातक ताणें करूना. आज आमच्या पातका खातीर तो कुडसार मेलो आणि या कुरपेच्या काळार आम्ही उडास काडटा. स्पेशली त्याच जेजू लागीं सांगया, सोम्या हांव सुकलो, परत एक पुटी हांव फाटी तुज्या लागीं येवंक आशेतां. सोम्या कसो विचीक पूत फाटी आयलो, संपूर्ण पश्चाताप पावलो. जे कितें केलें तें सगळें थंयच ताणें दवरलें. नव्यान तो आपल्या बापा लागीं आयलो. आज परत आम्ही पाटी या जावं आदली जिणी आम्ही जायते पातकान पडल्या, वा जावं जायत्या कश्टांत आम्ही आसल्या. आज त्याच जेजूक सांगया, सोम्या हांव पाटी येता, सोम्या हांव पाटी येता. म्हाका आदार दी, म्हाका आदार दी, म्हाका आदार दी. त्याच जेजूक सांगया. आज तोच जेजू आमकां आपयता. ह्या वेळा गायना रुपी तोच जेजू म्हणटा, जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका तुका हरी एकलाक जेजू आपयता. ह्या गायना रुपी त्या जेजूक आमी अनुभव करया. जेजू आमकां आपयता. आमचे भितरले उणेपण, आमचे भितरली अचकतकाय समर्पण करया. खंयसर आमी पडल्या, खंयसर आमी दुखल्या, कोणे आमकां दुखयला, कोणाक आमी दुखयला, आज भोगसूंक तयार जावया. जेजू आज तुका म्हाका हरी एकलाक आपयता, आपयता, आपोडता, आपोडता. आज तू सकल पोटला गी मुझ्या पुता, सकल पोटला गी मुझ्या धुवे. भिये नाका, भिये नाका. आज रक्ता बडी तांबडी जाल्ली पातका तुजी हिमा बडी धवो करतलो तो सुमी जावन आसा. तुका तो आदार दिता. ह्या वेळा गायना रुपी सांगया, जेजू आपयता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपान आपल्या आपयता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता. तुका आमची पुस्ता, कैरान तो आमकां भरता. तुका आमची पुस्ता, कैरान तो आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपान आपल्या.
जाल्यार साम 51 वर्सेस 3 परतून आमी रिपीट करया. म्हणया मुझे गुन्यांव हांव वळखून घेता, 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 मुझे पातक आसा मुझे पातक आसा सदांच मुझे मुखार, सदांच मुझे मुखार, मुझे पातक आसा मुझे पातक आसा सदांच मुझे मुखार. सदांच मुझे मुखार. तुझे विरोध, तुझे विरोध, तुझे विरोध, तुझे विरोध, तुझ्या एकल्याच विरोध तुझ्या एकल्याचेच विरोध हांवें पातक केले, हांवें पातक केले, हांवें पातक केले. हांवें पातक केले. जे तुझे दिसचीन वाईट, जेसूची जे तुझे दिसचीन वाईट, जे तुझे दृष्टीन वाईट, जे तुझे दिसचीन वाईट जे तुझे दृष्टीन वाईट, ते हांवें केले, ते हांवें केले, ते हांवें केले. ते हांवें केले. देखून तूं न्यायनीती करता तेन्ना नितीवन, देखून तू न्यायनीत करता तेन्ना नितीवोन, देखून तूं न्यायनीत करता तेन्ना नितीवन, देखून तू न्यायनीत करता तेन्ना नितीवोन, फर्मान दिता तेन्ना सुखी वीण. फर्मान दिता तेन्ना सुखी वीण. पळय पळे हांव गुन्यांवान जल्मलो, हांव गुन्यांवांत जल्मलो, पळय पळे हांव गुन्यांवान जल्मलो. हांव गुन्यांवांत जल्मलो. पातकान म्हजी आवय म्हाका गर्भ संभोवली, पातकांत म्हजी आवय म्हाका गर्भ संभोवली. पळय पळे हांव गुन्यांवान जल्मलो. हांव गुन्यांवांत जल्मलो. पातकान म्हजी आवय म्हाका गर्भ संभोवली, पातकांत म्हजी आवय म्हाका गर्भी संभोवली. पळय पळे काळजाचे प्रामाणिकपण तुका मानवता, काळजाचे प्रामाणिकपण तुका मानवता. म्हज्या अंतस्करणान तुजी जाणवाय म्हाका शिकयता, तुझे अंतस्करणांत तुझी जाणवाय म्हाका शिकयताय. हिसोपान म्हाका नितळ कर हिस्सोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो. आनी हांव शुद्ध जातलो. भावार्थान हे उतर उसारा, भावार्थान हे उतर उसारा. तुमचे कुडीचे सगळे विश्व समर्पण करा. उडास काडा केल्ली हर एक पातकां आणि त्याच सोम्या समोर आज समर्पण दिवन त्या याजका मुखार 300 पातकां समर्पण कर सांगून या वेळार दुसरं वर्स कश्टान संपडतना, नश्टांनी अडसतना निराश नाका, धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता म्हणून परत या गाण्या रूपात जेजू कुलो मारया. संपडता कश्टान संपडतना निराश नाका, निराश नाका, धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता. निराश नाका, निराश नाका, धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता. दोन्ही हात वळकर सांगा जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाकाच तुका गोपान आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाकाच तुका गोपान आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता. घडीभर आमची नदर साक्रामेंता जेजूचेर लाया. देवाची उतर म्हणटा
जावन आसा देवाची शेळी, ही जावन आसा देवाची शेळी आम्हा सर्वांची पाप काडची. आज कुमसाराक तयार करता आसतना हर एक पातक आसता जेजू उडास करूंक ससाय मागया. एकच एक पातक लिपय नासतना नितळ जावन, निर्मळ जावन, पवित्र जावन, भाग्यवंत जावन, शुद्ध जावन, परिशुद्ध जावन ताच्या मुखार येवया. तो काकुतीचो देव, काकुतीचो दर्यो ताजी सकत आमी अनुभव करुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. एक घडी बोर मोगाळ भाव भयणो, ह्या घडये कुमसराक याजाक तयार जाल्यात. इगर्जेंत सबारसन याजाक आसात. सकडांनी एकच पटी वचचे हांगासर आशिल्ले वॉलंटियर तुमकां कुमोग करतले. एक सुटावे कुमसार जावंक मोन करा. आज दुसरो दीस जावन आसा. आमी आज सुडके खातीर मागता. जेजू थंय आमकां संपूर्ण सुडका आसा. आमचीं पातकां बुगसतात. जेजू थंय आमकां कृपे वयर कृपा आसा. आमी पाताक केल्यारी जेजू आमच्या पातका देगीत वेव्हार आमचे थंय करिना. आमी जाणाव पेद्रू 3 पवडी जेजूक ताणें नेगार केलें जाल्यारी पेद्रून आपली दिश्ट सकला घालूंक ना. ह्या खंयच्याय हेर कडेन ताणें गुंडावंक ना. 3 पवडी नेगार केलें जाल्यार जेजूचेर ताणें दिश्ट घाली. आनी वांजलान पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जेजून गुवोन पेद्रूक पळयलें मोगान काकुळटीन आनी एक काकुळटीची दिश्ट जेजूची पेद्रूक पावली. पेद्रू भायर गेलो, गळगळ्यां रडलो. हांवें जेजूक नेगार केलें. आज कुमसरांत आमी इतलेंच करता. जेजू हांव चुकलां, म्हजी दया कर. देखून कुमसरांत खंयचेय पाताक आमी लिपयनाय. प्रोवर्ब्स मन्यो ग्रंथावसवर 20:8 वळ म्हणटा जो आपलीं पातकां लिपयता ताका सूख मेळना. बगार जो ती उसारता आनी सणटा. कुमसार म्हळ्यार मोगाळ बाबा आनी भयणी हांवें म्हणचें कुमसार म्हळ्यार आमी आमचीं पातकां पळोवचीं न्हय. देव आमचीं पातकां पळयना. बगार आमी आमचीं पातकां दिताना आमकां ताची काकूळ तूं पेद्रूक दिल्ली ती वा कोण जेजू सर्शीं गेल्यान तांकां. आनी आज आमी कातोलिकां आमी जाणाव पयले आमकां मेळिल्ली कृपा बावतिस्मान जावन आसा. सांक्तिफिकार केल्ली कृपा. आज कुमसरांत सक्रामेंतांत आमकां नितीवंतपणाची कृपा मेळटा. द जस्टिफायींग ग्रेस. देखून एक सुटावे कुमसार जाया. आज दुसरो दीस भिये नाकात, लचे नाकात. कुमसरान दुसरें कांय सांगिनाकात. केवळ तुमचीं पातकां जेजूक आसा तशें सांगा. जो आमच्या पयल्या पत्रांत वसवरी 1:9 वळ म्हणटा आमी आमचीं पातकां वळखूं जाल्यार विश्वास नितीवंत देव आमचीं पातकां बोगसून सर खोटेपणांतली आमकां नितळ करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून आतां पयले कुमसरांक अवकाश आसा. पदराप आमकां तिळसितले आमचे विगार तांणी सांगले बरी आमी कुमसराक या कुमसार करया. ह्या वेळार हांगासर शिकवणी आसतली तुमकां. मोगचनो आतां कुमसाराचो वेळ. कुमसारां इगर्जे भितर थंयसर याजाक तयार आसात. सुमार 10 ते 12 जण याजाक आसात. आनी आमचे वॉलंटियर्स तुमकां त्या याजाका कडेन आपण व्हरतात. देखून कोणेंच उठचें नाका. एक एकत लायनीर तुमी वेचें. वेताना इगर्जेच्या मुखल्यान वेचें. आमचे इगर्जे एंट्री आपले तेणें भितर वेचें आनी थंय तुमकां वॉलंटियर्स मेळटले आनी खंय पाद्र्याप आसा थंय तुमकां आपण व्हरतले. त्या देखून कोणी घुसपटचें नाका. तुमी सावकास भक्तीपणान कुमसार जावचें. 6 वरार आमी हांगासर मिसाचें बलिदान आरंभ करता. त्या देखून 1 घंट्या भितर 1 घंट्याची कुमसार हांगासर आसात. तुमी बेगीनच कुमसार जावचें. वॉलंटियर्स आमचे स्वयंसेवक आयकन इगर्जेक वसा आनी तुमकां ते सहकार दितले. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दोनी हात उबाऱ्या. जेजू आमचे मदें आसा. होसू जेजू आज कुमसारांत आमकां मेळटा. आमचे खातीर तो रावता.
आमच्या पक्षेन तो आसा. जेन्ना आमी कुमसार जाता मगाळ भावा आनी भयणी पदकां लिपयनासतना त्या पदकांचेर सैतानाक अधिकार ना. कोण पदकां लिपयता तो सैतानाक अधिकार दिता. आज आमी सैतानाक अधिकार दिना. शिसूक आमचेर अधिकार आसा, आमच्या पदकांचेर अधिकार आसा. सो एक घडी आमचे दोनी हात आमी वयर बारया. सगळीं दोळे धांबा. कुमसार आज सुटावें जावंक जाय पदकां लिपयनासतना. जेजून देवाचें उतर आमकां म्हणटा सो पदकां लिपयता सुकना पूण ती सांडटा उसारता ताका दया लाभता. आनी आमी पदकां वळखून जाल्यार विश्वास नितीवोन देव आमचीं पदकां बक्षितलो. दोनी हात वयर बारा. म्हजे प्रार्थना सांगा. सुमयांचेसू सुमयांचेसू तुवें म्हजीं पदकां काडल्याय. खुर्सार जीव दितना तुज्या कुडींत म्हजी रियेक पदकां तुवें वयल्याय. हांवें पदकाक मरोन पवित्रपणी जियोवचे खातीर खुर्सार तुज्या कुडींत म्हजीं पदकां तुवें वयलीं आनी म्हाका नितळ केलोय. तुज्या गाया वरवीं म्हाका सुडका दिल्याय. सुमयांचेसू बावतिस्मांत तुवें म्हाका सांतिफिकार करची कृपा दिल्याय. आनी आतां कुमसारांत तूं म्हाका नितीवोन करताय, नितीवोनपणाची कृपा दिताय. म्हजीं पदकां तूं पळयनाय. हर एक म्हजीं ल्हान व्हड पदकां तूं म्हाका बक्षिताय आनी कृपेंत परत हाडताय. आयच्या दिसा हो अवकाश हें देणें तुवें म्हाका दिल्ल्या. तुवें म्हाका दिवच्या बेसांवां खातीर, सुडके खातीर, भलायके खातीर, संपत्ते खातीर, सर आशिर्वादां खातीर तुका हांव दिनू आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. दोनी हात बांद स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हाले. निरंतरी निरंतरी सगळ्या मनान सगळ्या काळजान जें कितें सुमयान केलां हास्सो करता. आमचे दय हास्सो विश्वासी आमी बेविश्वासी जाल्यार व्हडणी. जीजस इज ऑलवेज फेथफूल. तो विश्वासी जावन आसा. आमचे दय आसी तेन्ना सांगलां तो करता. आमचे दय आज सगळी ताची कृपा देवोन येता. सक्रामेंत आमकां विशेश तरान आज कुमसार आयकूनचे रियेक यासाकां खातीर हांगासर कुमसार जावच्या सुमेस्तां खातीर आमी मागया. सुमया तुजी कृपा वाडोवन दी. हालेलुया 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 हालेलुया. आमचो बरवसो सोडय सुमया. तुजे दय आमकां बरवसो आसा. हो बरवसो आमकां निराश करूं तूं सोडिनाय. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थळी बिडून जेसू करे गांधया. कितलो बरो जेसू घट्ट पावना इतलीं जाणां आमी आसा. आज तुमचे मुखार मगाळ भवा आमी कुमसार करता आसतना आज वेळ आसा आमकां 5 सावन 6 वरां पर्यंत. ह्या वेळार हांव 1-2-3 संगती तुमचे कडेन उलयतां. लिसन टू मी. आज आयका आनी तुमी आज संपूर्ण भलायकी जोडीचे, संपत्ती मेळाचे आनी बेसांवां मेळाचे आमी आज सुमयाच्या कृपेक अडखळ घालिनाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी तेसलोनिकांक बरयल्लें पद तुमचे कडेन बायबल आसा की उक्ते करा वाचा. म्हजे उपरांत आज तुमी वाचूंक आसा. आज वांजेल हाडल्यात म्हूण हांव चिंता. कितल्या जाणांनी हाडल्यात वांजेल व्हडले बायबल इतलींच. ओके कोणा कडेन आसा उक्ते करा. 1 तेसलोनिकांक बरयल्लें पयलें पत्र स्वर 5:19 वोळ. देवाचें उतर अशें म्हणटा. कितें म्हणटा वाचा पळया. म्हज्या मतींत आसा, म्हज्या काळजांत आसा. हांव वांजेल पळयना. वांजेल पळयनासतना हांव सांगता कित्याक देवान आमच्या मतीन काळजांत घाला. तेन्नाचें उतर तुमचे कडेन आसा. वांजेल उक्ते करा. 1 Thessalonians 5:19 म्हणटा देवाच्या पवित्रत्मेच्या वाटेर अडखळ घालिनाका. डोंट रेसिस्ट दी होली स्पिरिट ऑफ गॉड. देवाच्या पवित्रत्मेच्या वाटेर अडखळ घालिनाका. आज देवाच्या कृपेच्या न्ही कृपेक अडखळ घालिनाका. आमकां जेसू थंय काले आसा हांगासर बरयला. काल आमी नियाळ केलो. काले आसा हांगा काल बरयला. बरवसो आमकां व्हडल्यान म्हणा. बरवसो आमकां कोणा थंय आमकां बरवसो आसा.
जेजू थंय बरोवसो करपा आनी 3 संगती हांवें सांगलें उडा सागी कालें जेजू थंय भलायकी आसा हिलींग आनी कालें आसा जेजू थंय आमकां संपत्ती आसा प्रोविजन सकट ह्या संवसारांत कितें आमकां गरजेचें आसा जेजू दिता आनी तिसरें जेजू थंय आमकां कितें आसा सोर बेसांवां कुटुंबांत आमच्या संबंधान सगळ्यांक सो हिलींग प्रोविजन अँड काले म्हणटात आशिर्वादां ब्लेसिंग्स दोनी हात वयर उबारा जेजू थंय सकट आसा आज जेजूचेर सतमान तेल्याक निराश करूंक तो सोडना रोमाकारांचें पत्र 11 ओळ पवित्र पुस्तक म्हणटा जो कोण ताका सतमानता तो केदींच लजेक पडना बरोवसो आसा भलायकी आसा संपत्ती आसा आशिर्वादां आसा आनी 13वी ओळ म्हणटा रोमन्स 10:13 तो कोण तशें नांव उलो मारता ताका तारण लभता यू हॅव सल्वेशन कृपा आसा दोनी हात वयर उबारा आज आमकां जाय भलायकी जाय आज आमच्या बेसांवां गडकळ आसनाय पवित्र आत्मा आमचें तें काम करता पवित्र आत्म्या आमकां देवान बरोवसो दिला दोनी हात उबारा म्हजे उपरांत सांगा सुमयान जेजू घट्ट पावना सुमयान जेजू तुजे थंय आमकां बरोवसो आसा पवित्र आत्म्या आमकां अंतर तूं आमचे थंय आज जी येताय वस्ती करताय ह्या सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय ह्या सक्रामेंतांत जिव्या उंडो जावन तूं हजर जालाय आज पवित्र आत्म्या आमकां आमचे सांगाता आमचे थंय बिडार करताय तुजे थंय कृपे वयर कृपा बेसांवां भलायकी संपत्ती सोर आशिर्वादां आसात तुका मेरगां दिता आज तूं आमकां भलायकी दिताय आज तूं आमकां संपत्ती दिताय आज तूं आमकां सोर आशिर्वादांनी नेटयताय हालेलुया हालेलुया सुमयान जेजू आज तुज्या बेसांवांक तुजे कृपेक हांवें अडखळ घालिनाशें म्हाका कृपा दी म्हजो भावार्थ चडय बरोवसो वाडय हालेलुया 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 दोनी हात बांद स्तुती कर मागा हालेलुया 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 नीट घट्ट घट्ट जाल्यान हरी एकलें आज बरोवसो वाडो सोमया थंय तशी कृपा आमचेर देवो सोर बेसांवां सोर आशिर्वादां सोर भलायकी कुडी आत्म्याची आनी आमच्या मोतीची भलायकी सुमयान जेजू आज कृपे वयर कृपा सक्रामेंत आमकां वळय खुमसरा आमकां वळय हांगासर आमी सांगता मेळोन मागतना सुमी आयका मोनान काळजान तुवें आमकां कितें जोड दिलां ती सगळीं बेसांवां आशिर्वादां कृपा भलायकी सकट संपत्ती वळोवन दी कितें अडखळ आसा सगळीं पयस वचूं हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मगाळ बाबा आनी भयणी हांवें म्हळें जेजू थंय आमकां बरोवसो आसा कृपे वयर कृपा आनी ताका सतमान दिल्या लजेक पडोवंक तो सोडिना देखून अडखळ आमी घालिनाय कितें कसली अडखळ आसा एक मोगाळ बाबा आनी भयणी अडखळ जावन आसा आमी पातकां लिपयल्यार मात्र प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी पातकां लिपयतात गी कुमसार आमी तोळ तोळ जायचे कितले पटीन कुमसार जातात वर्साक एक पोडी जायना आमी तवळ तवळ कुमसार जायचे आनी आतां प्राशीत काळार एक अवकाश आसा आमकां कुरपेचो काळ जुबलेवाचें वरस एक अवकाश आज पाद्रा पायला थंयसर कोणेंच कुमसार जायनासतना रावचें न्हय आनी कुमसारान पातकां लिपोवची न्हय कुमसारांत आमी पातकां वळखतना अडखळना आज समयान आमकां आपडये ताची कृपा आमचेर देंवतली आमी बरीं जातलीं कुडी आत्म्याची भलायकी मेळटा हांवें तुमकां काले घडीत दिल्लें एक स्त्री कुमसार जाल्ली ट्युमर आसलें कुमसारांत जेजून तिका आपडलें आनी तिचें कॅन्सर बरें जालें कॅन्सर जेजू म्हणालो तिका सांग ती कुमसार जाली सुटा हांवें आतां अडखळना आनी तिची पिडा हांवें बरी केली
आनी ती बरी जाली कितलीं जाणां कुमसार जावन सक्रामेंतान बरीं जाल्लीं आसात. देखून आज पातकां आमी लिपोवंक नजो, पातकां आमी हांगासर कोण्णी नात आमी पातकां करिना म्हणलीं. सगळां आमी पातकां करता गिना आमी कोण्णी नितीवोन न्हय. देखून आमी पवित्र सभा आमकां सांगता तुमचे कडेन घराक एक बूक आसा जाल्यार वाचा. बायबला सवय आनी एक बूक आसा जे कोणा कडेन आसा CCC म्हळ्यार घाले पवित्र सभेची दोतोन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलिक चर्च 1264 1264 एक नंबर आमकां सांगता. थंयसर पवित्र सभेची दोतोन आमकां सांगता बावतिस्मांत आमकां सांक्तिफिकार करची कृपा मेळ्ळ्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सगळ्यांक बावतिस्म मेळ्ळा हांगासर, मेळ्ळा ना? तर देवान आमकां सॅंक्टिफायिंग ग्रेस सांक्तिफिकार केला ऑलरेडी. पूण बावतिस्मान संगती देवान काडूनात. खंयच्यो? कोणाक गोत्ता? आज बद्यान तुमकां गोत्ता जाल्यार हांव तुमकां काले मणी दितां. वेच्या पयले हांवें एक 2 कोंतां मणी हाडल्यान, हांव मागणे करची, हांव दितां तुमकां. बावतिस्मान संगती काडूनात. खंयच्यो त्यो संगती? कोणाय की गोत्त आसा की कोणाय की, ल्हानांक व्हडांक भुरग्यांक युवजनां कोणी संगती जावन आसात. पवित्र सभा सांगता एक पिडा काडूना. पिडा आसा की ना? आसा. कश्ट आसात की ना? कश्ट. दुसरें तिसरें आनी एक देवान काडूना, मरण काडूना. ह्या संवसारांतल्यान आमी अंतरताव एक दीस. आनी एक चवथें जिविताच्यो अस्कतकायो काडूनात. ह्युमन विकनेस. आमी मनशा सैंबाची देखून आमी अस्कत, त्यो अस्कतकायो काडूनात. आनी एक वैयक्तीक अस्कतकायो, जिविताच्यो वैयक्तीक आनी त्यो वेगळ्यो, जिविताच्यो सगळ्यांक एकच. वैयक्तीक म्हळ्यार तूं कशें जल्मा आयलाय, कशें तुका वाडयलां ताचेर अवलंबून आसा. देखून वैयक्तीक अस्कतकायो काडूनात. 5 आनी 1 काडूना. इंग्लिशान म्हणटात कॉन्क्युपिशन्स म्हळ्यार आमकां पातकाची ओडणी आसा. ताळण्यो काडूनात. परसो आयतार ताळण्यांचो आयतार, आतां येवचो आयतार आनी एक रुपांतराचो आयतार, खरस्मात एक आयतार. पळया, पयलो आयतार ताळण्यांचो. देखून संगती देवान काडूनात. तशें म्हळ्यार कश्ट, मरण, पिडा, जिविताच्यो वैयक्तीक आनी एक ताळण्यो काडूनात. देखून आमकां जैत नांगी आसा. देवाच्या आदारान कृपेन आमी जैत वरयेत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून बावतिस्मान सांक्तिफिकार करची कृपा आसा. देखून कुमसरांत आनी एक कृपा मेळटा. खंयची जाणांगी? आमी कोण्णी नितीवोन न्हय. हांगासर फादर अनिल नितीवोन न्हय, ब्रदर प्रकाश नितीवोन न्हय, कोण्णी न्हय. आमकां नितीवोन करचें कोणें? देखून कुमसार जायचे. कुमसारान पातकां लिपोवचे. पातकांचो विशय न्ही. कुमसारान देव जेजून आमकां कुर्सार जोडून दिल्ली सोडवणेची कृपा आज इजी, सुलाभ कुमसारान मेळटा. कुमसार पयले मॅट आमी सुडका जोडूं. देखून कुमसार आमी जाताना पातकां बक्षुसो देव आमकां मागीर बेसांवां, संपत्ती, आशिर्वादां वाळटलीं. आज कुमसार जायनासतना एक अडखळ पडटा. देखून पातकां लिपोवचें न्हय. सांगा, कुमसार जावंक भियेनाकात, लजे नाकात. खंयच्या पदरापा कडेन जावं दी. कुमसारान पदराप तुमकां जोर करिनात, खंडीत करनात. करतात गी? कोणी जोर करता गी? कुमसारान पाद्राप ह्या जेजूच्या जाग्यार बसला तो प्रतिनिधी. इज अ रेप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ जीसस. आनी ताचे मुखांतर देव आमची पदकां बक्षिता. आनी देखून देव पदकांक भियेनाकात. पाता केल्या उपरांत धांवनाकात. बायबलान पळया, मगाळ भवा आनी भयणी, देखून आज आमकां भलायकी जायचे, संपत्ती जायचे, आशिर्वादां जायचे. आमी सुमयाचेर दिश्ट घाल्ली आसाचे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून एक परिवर्तनाचो भावार्थ आसा करा. परिवर्तन आज आमकां सगळ्यांक परिवर्तन जायचे, बरी जायचे, आमची जिणी बदलीचे. म्हाका सांगा, हांगासर बसल्यां पैकी तुमी कितले प्रयत्न केला? हांवें केला. हांव पाद्राप जावंक सुमार 15 वर्सां शिकला. कितलीं? 15 वर्सां. 10वी जावन 15 वर्सां. एक्चुली 14 वर्सां मात्र. म्हाका 1 वर्स चड.
काल्याक म्हाका तांणी काडसो आहलो पदरीपणांतलो 10 वर्सां उपरांत म्हाका म्हज्या वडिलांनी हांव तिसऱ्या वर्सा 2-3 वर्सां उपरांत म्हाका सेमिनरी सोडची एक परिस्थिती आयली कित्याक आज पाद्राब जावंक सिस्टर जावंक सुलाभ ना कोण सेमिनरीक रिकता कोण सिस्टर जाता पळय सैतान झुजता हाका कशें भायर हाडचें गी म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी मागीचे पवित्र सभे खातीर मागीचे याजकां खातीर मागीचे आमी उलोवचें न्हय कोणाच्या विशयान आमी उलयना मागा एक भुरगो सेमिनरी रिकतना सुलाभ ना देखून म्हाका तिसऱ्या वर्सा कश्ट आयले आनी एक शर्त घालें तूं मुखार वच 3 वर्सां कॉलेज कर आनी डिसायड कर हांवें मुखार गेलो भायर वचो पूण सुमयाच्या दयेन कृपेन वाचलो एक याजक म्हाका मेळ्ळो आनी त्या याजकान कितेंय करून लास्ट म्हाका एक शर्त कंडिशनर मुखार व्हेलो घालो आनी उपरांत आतां 3 वर्सां जालीं आनी मागीर शिकाप कॉलेज जालें ताचे उपरांत आनीकय मुखार वता आसतना मोगाळ भावा आनी भयणी 10 वर्सां उपरांत हांव ओरिस्सा आशिल्लो राउरकेला स्टील प्लांट एका बसींत हांव जियेतालो 1 वर्स आनी थंयसर म्हाका मस्सू कश्ट जाले म्हाका एक पिडा सुरू जाली ताका म्हणटात इंग्लिशांत अमिबायसीस कालें केल्यारय जायना कांय पियेल्यार जायना पुरा भायर येता केल्ले कुडले आनी म्हाका ट्रिटमेंटाक म्हणून बॉम्बे आपयलो 6 म्हयने म्हाका रावंक जावना त्या परिस्थितीन ताचे उपरांत म्हाका एका सेमिनरीन घालो 4 म्हयने 10 म्हयने म्हजें ट्रेनिंग जाल्या उपरांत हांव गांवाक आयलो हांव चिंतलें म्हाका प्रमोशन दिलें म्हणून पूण गांवांत रजा जावन हांव सेमिनरी घेतना पुना आनी 4 वर्सांनी पाद्राब जावचें आतां येदोळ मुसर हांवें फाटीं पळोवना घालें जाल्यारय पूण थंय पावतना म्हाका कळ्ळें म्हाका प्रमोशन दिवना म्हजे सांगातांनी तेगांक म्हाका आमकां फाटीं काडलें सो हांवें पुना आतां आनी खंय वचचें पडलें आनी घालें मस्तू संगती जाल्यो पूण मोगाळ भावा आनी भयणी पूण देवाच्या आदारान कृपेन हांव उरलो आनी उपरांत म्हाका मेडिकल चेकअप आनी कर कंडिशनर आनी 1 वर्सा तुका आमी मुखार धाडटा म्हळें मुखार धाडलें ह्या वर्सा म्हणी तूं जर तर तुका पिडा येत जाल्यार तुवें भायर वचचें म्हळें 10 वर्सां जाल्लीं घरांत हांव येतना म्हणलें पुता पाद्राब जावंक वेताय फाटीं येनाका पुता पाद्राब जावंक वेताय फाटीं येनाका आनी फाटीं पळोवं ना पूण आतां परिस्थिती ही फाटीं काडलां आनी एक शर्त घालून आतां मुखार धाडलें ह्या वर्सा तूं पिडेन पडल्यार फाटीं आनी म्हाका अरुणाचल धाडलें खंय आहलो अरुणाचल त्या 1 वर्सा पिडात ना प्रेज त्या वर्सा पिडात येवना पूण ते वर्स जावन हांव मुखार येतना पुरत्यान पुना आनी 4 वर्सां शिकोवंक येतना हांव पावुल्ले कुडले म्हाका व्हडल्यो केसोळी सुरू जाल्यो 1.5 वर्स हांव कश्टलो कितले कश्ट 1.5 वर्स म्हाका वस्तूर घालूंक जायना हांव अशेंत चलतालो पुरा पापसला 11 दाक्तेरान बायोप्सी केली कॅन्सर म्हणी आसा गी पळयलें पूण सुमयाची दया इतली मोगाळ भावा आनी भयणी सुमयान दवरलें ताच्या कृपेन ताच्या मोगान काकुळटीन देखून सुमी आसा सुमी सोडना सुमी झुजता एक झुजारी तो आज सुमया थंय आमकां सकड आसा भलायकी आसा संपत्ती बेसांव आसा भियेनाका देखून आज सुमयान कितेंय सोडलां जावं पिडा सोडल्या कस सोडला वा तुमकां घालें मोरण आनी घालें हस्कत कयो आसा डोंट वरी ताचे विशयन खंत करनाका पथका विशयन खंत करनाका आज तुजें पताक जेजूक दी हे हँडल्स वेल सुमयान पथकां कुर्सार काडल्यान देखून आज तुका करपा मेळटा सॅंक्टिफायींग ग्रेस ओस सुटावे कुमसार जा आनी त्या नंतर हांवें पळयलें हाजे उपरांत 4 वर्सां शिकलो आनी शिकोवन म्हजें एक येवजण जावन आसलें कळ्ळें गोता एक सपान हांवें PhD करीचें म्हणून PhD करून संगीतांत न्हय म्हजो ताळो हांवें ट्रेन केलो 2 वर्सां
हिंदुस्थानी म्युझिक केलें आनी म्हजें सोपान एक पाद्रब जावन हांवें कंथारांगडी जे आमचे एसुळी फादर चार्ल्स वाज म्हणून आहले, तुमकां कोणाक वळख काय? चार्ल्स वाज ताची कंथारां ताका पळोवन हांवें तशें जायचे, हांवें नांव करीचे, हांवें कंथारांगडीचे PhD करीचे, हे म्हजें सपन कान घेवन हांव दियकोण जावन हांव बॉम्बे कडेन एका इगर्जेन सेवा करनासतना 5-6 म्हयने दियकोण जातच ती म्हाका वर्द मेळोंक 3 दीस आसतना वडिलान म्हळें, घर तुजें अपॉयंटमेंट आसा, वर्द मेळोना तुका आनी 3 दिसांनी वर्द मेळटा. मेच्या 4 तारखेर वर्द 2009 इस्वेन 4 तारखेर 1 तारखेर म्हजो वडील आयलो आनी म्हणालो वस मुल्की वस म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांवें म्हळें मुल्की वचून घालें घरचें. म्हाका 5 मिनटां 10 मिनटां शर्मावन दिवंक जायना. म्हाका देवाचें उतर गोत्तू ना, 0. जावं हांव शिकला, जावं हांव फिलॉसॉफी थियोलॉजी सकट गेल्या, पूण सुम्याची वळख नासली. आनी म्हाका आतां ना म्हणूंक जायना. हांव गेलो, ताणें म्हळें 1-2 वर्सां उपरांत शिकोवन दी. पूण थंय पावल्या उपरांत थंय वडील दुसरो म्हजो प्रोविन्शियल बिस्पा बरी आमकां तो ना, थंय आनी एकलो ह्या जागा तो म्हाका हांव थंय पावलो जुनान, एक जुनाचे 18 तारीख हांव चिंता बुधवार. थंयसर पावतना तो म्हाका म्हजें रूम खंय हांवें रावाचें म्हाका आपोवन व्हरून गेलो. तें बी उक्तें करचे पयलें म्हणालो तूं आयला न्ही, येदोळ म्हणसर हांव तूं शिकोवन दितालो, आतां हांगासर आतां तूं आयलो तरणाटो आनी आतां 2 दिसांनी शिकोवन दी म्हणालो. 2 वर्सां आसलीं, कितले दीस जाले? 2 दीस. वगळ बाबा आनी भयणी, हांवें फाटीं पळोवना. हांवें सुमयाच्या मोगा विशयन सांगूंक सुरू केलें. 1 वर्स हांव कालें दितालो, म्हाका गोत्तू ना. पूण हांव दितना हांव देवाचें उतर दिता आसतना पुरा रडटालीं. ही काल्याक रडतात म्हणून म्हाका गोत्तू ना. पूण सुमयान आज सोडूं ना. युसी सुमया थंय सक्कड आसा. डोंट वरी. आज तुमी तुमची परिस्थिती पळयनाकात, पातकां पळयनाकात, आज तुमी तुमचें उणेपण पळयनाकात. सुमयाचेर दिश्ट घाला. सुमयान सकाळ म्हाका शिकयलें. 1 वर्स 10-15 वर्सां हांव सेमिनारीन शिकलो, पूण 1 वर्सान सुमयान म्हाका इल्लें शिकोवन घट केलो. आनी घट करनास मोगाळ बाबा म्हणे आनीकी सुमया आमकां शिकोवन आसा. आतां मंदिराक येवन सुमार 15 वर्सां जालीं म्हजी. ह्या 15 वर्सांनी कांय उणें करूं ना सुमयान. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तळे उडोवन सुमया करगां दिया. कितलो बरो जेसू आज आमकांय तुमकांय तेंचा पळोवन आज सुमया थंय भलायकी आसा, संपत्ती आसा, आशिर्वादां आसात. अडकळ घालिनाकात, कसलीच अडकळ ना. पातकांची अडकळ आसना जावं. आज पातकां काडिल्लीं सुमी काडता आनी आज कुमसरान एक पाताक आमी दिता आसतना सगळीं खान आमकां कुरपे काडटा तो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून पाताक आसा म्हणून भियेनाका. तुमी बायबलांत आयकलां, पळयलां, एकल्यान कितलो पातकी तो लास्ट निमाण्या घडये ताणें ताची पातकां पळोवनात, पूण सुमयाचेर दिश्ट गेली. तो बचाव जालो. कोण तो? म्हाका सांगा. पाताक केल्यारी ओडणी, खोडणी पाताक नातली, खोडणी ना. रोमाकारांचें पत्र 3:23 आनी 26 वळ काडा. रोमन्स चॅप्टर 3:23-24 कालें बरयलां रोमाकारांच्या पत्रांत. 3:20 आनी 20:4 वळ पळया. देव नितीवन म्हणून थंयसर बरयलां आनी आमकां बरें उतर हें वाचूंक आमकां मेळटा. 20:3, 20:4 वळ कालें बरयलां. देवाचें उतर म्हणटा 23. कित्याक सक्कड पाताक आदारलेले, कोणी ना पाताक करिनातले, कोणी ना. ऑल हॅव सिन्ड. सक्कड पाताक आदारलेले. आनी देवाचें उतर म्हणटा देवाच्या महिमेन वांटली जावचे बाग होगडायलेले. तरी पूण 20:4 वळ ऐका. तरी पूण देवाच्या कुरपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मरिफात मेळटा त्या सोडवणे उदेशी देवाचे नितीवनपण मनशाक लाभता. दोनी हात आमचे वयर उबारया सगळे. आज तुमी येदोळूच कुमसार जाल्यार जावंक पुरो वा कुमसार जावंक वेतात. बिलीव. आज आमकां जेजू थंय नितीवनपण लाभता, नितीवनपणाची कृपा लाभता.
आमची पथकां देव पळयना. ल्हान वा व्हड कसलीं तीं जावं, दोनीय हात बरा. जेजूचेर एक दिश्ट केला. ह्या सक्रामेंतान जेजू क्रॉस जर आसा तोच आमकां कुमसरांत मेळटा. म्हजे उपरांत हें उतर तुमी सांगा. सोमयान जेजू, सोमयान जेजू, तुजेर आमी दिश्ट घालता, तुजेर आमी पाती येता. सोमयान जेजू, आमी पातकी म्हणून आमी वळखता. आमची पातकां आमी लिपयना. उसारन सांगता तूं आमकां बक्षिताय. आमची पातकां तुवें काडल्याय. खुर्सार तुज्या कुडींत वावयल्याय. सोमयान जेजू, तुजे वरवीं, तुज्या साकरेविसा वरवीं, तुज्या कुरपे वरवीं तुवें आमकां नितीवोन केल्याय. सोमयान जेजू, आयच्या दिसा सक्रामेंतांत नितीवोनपणाची कृपा आमकां दिताय. ह्या खातीर तुका आमी दिनवासा, तुका स्तुती करता, तुका महिमा दिता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दोनी हात बांद स्तुती करा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळीं घट्ट आवाजान आज तुमी आमची पथकां पळयना. हरी एक पथकां काडिल्लो कुमसरांत आज आमकां बगसूंचो. आमी कोणी नितीवोन न्हय. आमी पथकां आदारलेलीं देवाच्या महिमेन आमी भागीदार जावचे भाग उगडायलें. पूण सुमयान जेजू क्रिस्ता मरिफात, ताच्या कुरपे मरिफात, ताच्या तावन मेळच्या सोडवणे उद्देशी देव आमकां नितीवोन करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस, थँक यू फादर, थँक यू होली स्पिरिट. ताळयो पिडून जेजू करगां दिया. देखून मोगाळ भवान म्हणी एक विशय केदाळय आमी पथकां लिपोवचो न्हय. तवळ तवळ कुमसार दया. आज हांव एक याचाक तुमकां हांव सांगता, म्हयन्याक एक पावटी म्हणी आमी कुमसार जाता. 15 दिसांक एक पावटी जायचे, पूण म्हयन्याक एक पावटी आमी आमचें वस्तूर म्हणल्यार कालें करता, धुता. आमची कूड म्हणल्यार नाता. आतां इल्लो गिमाचे दीस न्ही, थोडी 2 पावटी 3 पावटी नावची आसात. कोणी 3 पावटी नातात गी? ना गी 2 पावटी हांव नाता. 2 पावटी. सो आमी आमची कूड म्हणल्यार आमी नाता, वस्तूर म्हणल्यार धुता. आमचो ओत्मो म्हणल्यार कुमसार. देखून कुमसारान पथकां पळोवची न्हय, पूण आमकां पथकां वरवीं होडायलेली कृपा देव आमकां पाटी दिता. आज कुमसारान पाटी दिता. देव आमकां नितीवोन करता. व्हेरी इम्पॉर्टंट एक गरज. देखून कुमसारा पथकां निमती कितेंय अडखळ आसा जाल्यार वेता, जेजू काडटा. प्रेज द लॉर्ड. आतां दुसरी आनी एक अडखळ आसा. आज आमकां भलायकी, संपत्ती, आशिर्वादां. दुसरी अडखळ कालें गोत्ता सागे तुमकां तें जावन आसा मार्कस एवांजेलिस्ट 11, 20:3, 20:4, 20:5. मार्क चॅप्टर 11, 24, 25. आज आमकां भलायकी मेळचे, संपत्ती आनी आशिर्वादां अडखळ आसनाय. आमी अडखळ पयस करया, जेजूक दिवया. जेजूक पथकां कितेंच न्हय, ताणें काडल्यान पथकां दिया. आनी एक अडखळ दुसरी हें काडा. मार्कस एवांजेलिस्ट 11, 20:4, 20:5 कालें बरयलां, तुमी मागण्याक उबीं आसतना जे कितें तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हणून पातयेवन मागा, तुमकां मेळटलेंच. मेळटा की ना? मेळटा की ना? कितले जाणां पातय येतात मागतना? तुमी मेळ्ळा म्हूण पातय येतना, मातयेवन मागतना मेळटा म्हूण कोण पातय येतात? हात वयर करा आपल्या. ही बसावणी कोणाची बसावणी? जेजूची. जेजूची बसावणी मेळटा की ना? पूण जेजू एक शर्त घालता. ह्या बसावणेक एक शर्त गंचे 25वी ओळ कालें बरयलां, ह्या शिवाय मागण्याक उबीं आसतना कोणाचेरय कितें विरोध आसा म्हूण जाल्यार कालें करा, बक्षिया. देखून मोगाळ भावा आनी भयणी, बगसून मागा. आज आमी बगसून मागीचे. आज कुमसारान आमकां बगसणें मेळटा. कुमसारान देव आमची पथकां पळयना. तुवें लिपोवन नासतना सुटावें कुमसार जातना सगळीं पथकां काडलीं. आतां वचून येवन जेजू कडेन तुमी कुमसार जावन विचारा, जेजू म्हजीं पथकां उडासांत आसात की? जेजू म्हणटा नो. तुवें कुमसारान सांगिल्ल्या पथकांचो उडास देव दवरना आनी देव तुजे खातीर रावता. ही स्टँड्स फॉर यू. तूं पथकी न्हय, तूं नितीवोन.
पूण तुवें लिपयल्यार तूं अडकळ जाता वा कोणाक अवकाश दिताय देवसराक. लिपयल्यार मात पूण लिपयनाय बक्षले आज आमी कितले पटी गुमसार जाल्यार देवान आमकां बक्षिलांक येना. हर एक पटी गुमसार जातना बक्षिलांक येना. तर आमकां एक कायदो आसा एकामेकाक बुक्सून मागा मगळ भवानी म्हणी म्हाका हो विशय गोत नातलो. बुक्साने आनी राजी संदाना मदें फरक आसा. माते वसवांजला वसर 5:20 आनी 3:20 आनी 4 वळ देवाचें उतर म्हणटा तूं वेदी मुखार काणीक भेटोवंक येतना जर तुज्या भावाक कितें विरोध आसा जाल्यार कालेंकर तुजी काणीक थंयच सोड, पयलें वस आनी राजी जा म्हणटा. मगळ भवानी बनी कितल्या जाणांक गोत्ता बुक्साने आनी राजी संदान कितें म्हणून. म्हाका गोत्तू नातलें. सगळ्यांनी चिंतचें बुक्साने आनी राजी संदान एकच म्हणून एकच न्ही. इंग्लिशान म्हणटात फॉरगिवनेस अँड रेकन्सिलिएशन. फरक आसा गी. कोण सांगता म्हाका हांगासर आशिल्ल्या पैकी तुमी आतां भायर इल्लो पावस येता आसलो विप्रे दोनी हात वयर उबा राबल्या. विल प्रे विल कमांड आज ओ पावस सुमयाच्या नांवान हांगासर आमकां कसली अडकळ येना जावं. तो पावस आनी कितें आसा मोडां सगळ्यांनी जावन आसा सुमयाच्या नांवान आज सुमया आमी हात उबारता आनी मागता. तुजें नांव उलो मारतना आमकां थारान मेळटा. तुका सत्मान दिला कोणाचेरच तूं सुमया कोणाकच लजेक पडोवंक सोडिनाय. आज बावडताना आमी मागता तुज्या नांवान हर एक जे कितें आमकां हांगासर अडकळ हाडटा सगळ्यो सक्त्यो सगळ्यो बंदी जावं सुमया. तो पावस कितें आस हांगासर येता त्या पावसाक आमी फरमायता तुज्या नांवान सुमया. सो सगळो बंद जावं आनी ते सगळ्यांनी तो गडगडे कसलीय हांगासर सुमया आमकां अडखळ हाडटा आस तुज्या खुरपेक बसावण्याक सगळे बसावने तुजे थंय जारी जाल्यात. दोनी हात बांद स्तुती करा स्तुती कर मागया. हालेलुया हालेलुया हाले. सगळीं एका मनान काळजान मागतना तो पावस सुमया तुज्या नांवान बंद जावं. पावसाची रियेक मोडां ह्या जाग्यार तावन पयस वचून सुमया आनी ते सगळ्यांनी घडघडो सगळो सुमया तुज्या हातान सगळें भेटयता तुज्या नांवान आमी मागता. वी कम अगेन्स्ट ऑल स्पिरिट्स that are Lord creating disturbances here in this place. Be bound in your mighty name. तुझ्या नावान सुमया सगळे वातावरण सगळे बदलो. We command every situation to change. Every situation be favorable in your name, Lord. तुझ्या नावान हांगासर कोणाकच खंयच्याय रितीची अडखळ येना जावं. तुझ्या नावान सुमया हांगासर कृपा वाळो कृपे वयर कृपा आमचेर ह्या जाग्याचेर आमच्या समेस्तांचेर सुमया तुझ्या नावान आमी मागता. हर एक दुबाव हर एक तरेचे बांदपास बंदोड्यो सांगल्यो सगळ्यो तुटोवन सुमया तुझ्या नावान हांगासर कृपे वयर कृपा वळो बेसांवा वळो. इन युअर नेम लेट देयर बी मायटी ब्लेसिंग्स लॉर्ड. मायटी ब्लेसिंग्स वयर सुमया आशिर्वादां वळो कृपा वळो. हर एक तरेचे बांदपास बंदोड्यो सांगली सगळ्यो तुटो त्यो सगळ्यो बंदी जावं. तुज्या कुर्साक बंदी जाली जावं. त्या कुर्साचेर आमकां जैत जोड दिलाय तें जैत सुमया आमचें ह्या वेळार ह्या जाग्यार आमचें तें हर एकल्यान तें सुमया जारी जावं. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां सुमया हुगळाप तुका महिमा तुका स्तुती तुका वंदन तुका हरसिल्लो तूं जावं. तुजें नांव सदैव जावं लॉर्ड. Let your name be glorified today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तुझे नाव सदैव जावं सुमया. We lift your name on high. तुझ्या नावान आमी मागता. तुझ्या नांवान सोडवून आसा तुझ्या नांवान तारान लाभता. तुझें नांव उलो मारतल्या हर एकल्यांक हांगासर तुजी भुरगीं आमी तुजी भुरगीं जावन आसा सुमया. वय आमची पदकां आमी वळखता सुमया. हर एक तरेच्या बांदपासांतले बंदोड्यांतले आज सुमया तुवें आमची पदकां बक्षिल्याय आमची दया तुवें केल्याय. ह्या जाग्याचेर आमचेर हर एकल्याचेर सुमया जें कितें आसा सगळें तुका समर्पण करता. कितें अडखळ हांगासर येना जावं सुमया. तुजें रास तुजी खुशी योजना मात्र ह्या जाग्यार जारी जावं. तुज्या नांवान सुमया आशिर्वादीत तूं कर. तुज्या रक्तान सुमया आमचेर ह्या जाग्याचेर आमी संरक्षण मागोवन घेता. हर एक बांदपास बंदोड्यो हर एक तरेचें वायट कडेपण कितें अडखळ हाडटा may all those spirits be bound in your name Jesus. Hallelujah 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 hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah hallelujah hallelujah. सुमया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमी गावया सांगाता जेजूच्या नांवान जैत आमकां लाभता. उबी रावया, सगळें उबी रावया. जेजूच्या नांवान आमकां जैत आसा. वी विल सिंग. आमी सांगया सगळे आमचे हात उबान ताळी बेडून. जेजूच्या नांवान जेजू ओडल्यान वय जैत आसा. सगळीं जेजूच्या नांवान डिक्लेअर. सगळीं सैतान पळोवन धांवता. जेजूच्या नांवान रामच्या वखता सांगोन आमकां हाडावंक सकता. जेजू जेजू जेजूच्या नांवान सैता आमचें जावन आसा. दोन्ही हात बांद ताळी बिडून. जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान सैता आमकां तेला. हालेलुया. जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्त सैतान सैत पळोवन धांवता. तो धांवून जेजूच्या रक्तान रामच्या वखता सांगोन आमकां हाडावंक सकता. जेजू जेजू जेजूच्या रक्तान सैता आमचें जावन आसा. जेजूच्या उतरान सगळीं जेजूच्या ओडल्यान बावडतान. हालेलुया. जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान सैतान सैत पळोवन धांवता. जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान रामच्या वखता सांगोन आमकां हाडावंक सकता. जेजू जेजू जेजूच्या उतरान सैता आमचें जावन आसा. दोन्ही हात बरा कुर्सान. जेजूच्या कुर्सान जेजूच्या कुर्सान सैता आमकां तेला. हालेलुया. जेजूच्या कुर्सान जेजूच्या कुर्सान सैतान सैत पळोवन धांव. सगळे अडखळे पयसो जेजूच्या कुर्सान रामच्या वखता सांगोन आमकां हाडावंक सकता. जेजू जेजू जेजूच्या कुर्सान सैता आमचें जावन. दोन्ही हात बांद. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळीं हालेलुया 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 हालेल. दोन्ही हात बांद स्तुती कर मग हांव मागता. हालेलुया हालेलुया. निरंतरी निरंतरी जेजू तुज्या नांवान आमकां सुडका आसा. तुज्या रक्तान आमकां सुडका आसा. तुज्या कुर्सार आमकां सुडका आसा. तुज्या उतरान सुडका आसा. तूं जावन आसा समया. तुवें आमकां जैत जोडून दिलाय. तें जैत आज आमचें जावं. हांगासर ह्या जाग्यार ह्या सुवातेर आमकां समेस्तांचें जावं. इन द नेम ऑफ जीसस वी कमांड एवरी स्पिरिट टू मूव. जे कितें आमकां अडखळ हाडटा हांगचें सगळें वातावरण समया सगळें शांत जावं. तुवें फरमायलें होय समया फरमावन मागलें. आज तुज्या उतरान तुज्या नांवान तुज्या रक्तान समया सुडका दी. सोडवोन दी. हांगासर तुजी कृपा वाडोवन दी. जेजस इन योर नेम वी प्रे. तुज्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. हें सगळो जागो हें सगळें वातावरण सगळें नितळ जावं समया. सुडका मेळो सोडवोन मेळो. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. अर्गान तुका ओगळाप तुका महिमान तुका स्तुती तुका वंदन तुका हरसिल्लो तूं जावं. वी प्रे लॉर्ड ब्लेस and sanctify. Set us free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. बसया आमच्या जाग्यांनी एक घडी.
जालें सांग सांग दयकन ऐका इगर्जे भितर या आमी दयकन इगर्जे भितर वचून बसा होय इगर्जे भितर वचून बसा आमी इगर्जेंत आमकां एक 15 मिनटांनी आमी आराधन आनी मीस करता दयकन इगर्जेंत वचून बसा वॉलेंटियर्स दयकन इगर्जेंत वचोंक सहकार दिया चेरां घाला सायडीक इगर्जेच्या निकाल घेते
वाटयता सो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचेर देवू तुजी दया सो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचेर देवू तुजी दया सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटी येया कित्याक हांव सगळोच बोळो आनी काकुळदार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बळीत्राया वंदन तुका क्रिस्ता सर्वस्पोट तुमचे सोवे आसू लोका परमने येशू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या आपले भोंवतणी लोकां जमे सोडून येतना येशू म्हणा लागलो ही संतत नश्टी संतत ती खुणा मागता निजाकी जोना प्रवाद्याचे खुणा शिवाय दुसरी खुणा तिका मेळाशी ना जशें जोना प्रवादी निवे घरांक एक खुणा जाल्लो तशें मनशा पुती जातलो एक खुणा हे संततेक जडतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतते सवे उबी रावतली आनी हे संततेक गुण्यावकार करतली कित्याक साल्मोंची जानवायेची उतरां आयकोंक अर्दो संवसार पयन करून ती आयिल्ली पूण साल्मों प्रास व्हरतो हांगा आसा जडतेच्या दिसा निनिवेचो लोक हे संतते सवे उबो रावतलो आनी तिका गुण्यावकार करतलो कित्याक जोनाची शिकोवन आयकोन निनिवेगरांनी आपली जिणी बदल्ली पूण जोना प्रास व्हरतो हांगा आसा देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता वसन बुक समची बदकास बॉर्डन्स प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भिजल्यात गी तुमी भिजल्यार ओडणी भिजूड जावन नजो प्रेज द लॉर्ड ओडणी कितें जाला ते देवाक भेटोवया कांय ते मतीन धरचे नाका त्या सैतनाक कांय इडे दिनाका डोंट टेक एनीथिंग सगळें जेजूक दिया जेजू आसा आयच्या वांजेलान पळया जोना प्रास व्हरतो हांगा आसा जोनाच्या त्या खुणे शिवाय दुसरी खुणा खंडीत ना म्हणटा जेजू आतां आमचे एकपटी दोनी हात आमी वयर उबारया आमकां हांगासर बसोंक समयान फावो केला आस दुसरो दीस ती बेसांव आसतली आस सोम्याच्या नांवान सोम्या थंय आसा सुडका देखून आसची आमकां लाभाचे सगळी बेसांव दोनी हात बांद निरंतरी स्तुती करा एकपटी हालेलुया स्तुती करा कितेंय अडकळ आसा वचून आमच्या मतीन काळजांत आसा वचून कसलेच अडकळ आमकां येना हांव सोम्या ह्या घडये तुज्या कृपेचेर आमी पाती येता तूं व्हरती खुणा आमचे मुखार आसाय आमकां सडवोन दिल्लो तुजे थंय कृपे वयर करपा बेसांव आसा बरवसो आसा आमकां त्या बावडतान बरवशना आज आमी हांगासर आयल्या घाल तुजे बेसांव सुमेस्तांचे ल्हानावडांचेर भुरगीं वसना हरिये कुटुंबां कोण हांगासर आयल्या वडिलां आसा तुमी आमचो बावडत चडय
बरवो असो वाडे घाल तुझे आशीर्वादा ती भलायकी सुडका सडवून सकळ तुझे ते आसा समया तुझे दावर आमकां लाभल्या समयास हांगासर वळोवन दी ह्या सक्रामेंतान वळोवन दी मिसार वळोवन दी आयच्या आराधनान वळोवन दी आनी त्या कृपेन आमी सगळीं बरीं जावंक समया तुका महिमा दिवं तुजेर दीस घालून जिवंक खेर पर्यंत आमकां फावो कर. We pray this prayer in your name, Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. तळयो पिटून देवा करगान दिया कितें जालां तें देव सांबाळटा. आमी खाली कंत करूंक ना. हांव तुमचे कडेन उलयतालो 3 संगती आज आमी अडकळ घालिनाय. एक पाताक देवाक तें कांयच न्हय कित्याक देवान जेजू थंय आमची पातकां काडल्या आमची आदलीं आतांची मुखले. सो जेजून कुर्सार पदकां काडलीं आज कुमसारांत पदकां कान कुरपेक तो हाडटा. देखून पाताक तुमी सगळ्यां कुमसार जाल्यात गी ना कुरपा आसा गी ना हळी बिडून जेजू कर घालया. व्हेरी गुड. ती नितीवनपणाची कुरपा सोम्यान आमकां दिल्या. आमचे थंय सोमी आमकां नितीवन केल्लो आमी कोण न्ही नितीवनपणाची कुरपा आज आमकां आसा. एक जालें. आतां दुसरें जेजून बक्षिला तर आमी एकामेकाक बक्षूंक सुलाभ इल्ले थोडे पण इल्ले कस जातात पूण असाध्य न्हय. जेजून सांगला आनी जेजून केला. खुर्सार 7 उतरां पैकी पयलें उतर जेजून म्हणलें बापा तांकां कोणाक बक्षी तांकां म्हळ्यार बाद्यार घरा भायर तावन कोणी आयला बेलतांगडे कोणाक बक्षी जेजून पयलें बक्षिलें दुस्मानाक. ताका कुर्सायल्ल्यांक काल्याक कितें की म्हळ्यार जेजू आयिल्लो आज जॉनाच्या की व्हरती खुणा म्हळ्यार कितें 3 संगती आसात पूण एक 2 मनीस सांगता. एक जॉना प्रवादी तो सुकोन धांवतालो निनिवेक वस म्हणटना त्या तारवार ना हांव वसाना म्हणून धांवसो वारें आयलें. आज आमकां पावस आयलो न्ही तशेंच आज जॉना आसलो देखून भोवशा कुतून आज पूण आसो थंय त्या वेळार मागीर जॉनाक कळ्ळें ताका सोडती गेली. लॉट जॉनाचें नांव आयलें. ताणें म्हळें त्या तारवार आसलेल्या सकडांक हांव कारान ये वारें वादळ येवंक देखून म्हाका काण्ण दर्यान घाला म्हळें आनी जॉनाक घालो. ते वाचले. कोण वाचले? तारवार आले. आज जेजू जॉनाच्या की व्हरतो कित्याक जॉना ताका उदकान गेल्लो तांचे खातीर मात्र पूण आज जेजूक कश्टांक सोडिल्लें कोणा खातीर? सकडां खातीर जेजू व्हरतो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू सगळ्यां खातीर कश्टलो. क्रिस्तावां खातीर मात न्ही सगळ्या मनशा कुळा खातीर. देखून जेजू जॉनाच्या की व्हरती खुणा आनी जॉना 3 दीस 3 राती मासलेच्या पोटांत आसुल्लो गी पोटांत घालें गेलें न्ही मासलेच्या पोटांत तो आसतना ताणें घालें गेलें. नो जॉना मागणें करिना. 3 दीस 3 राती कोणें मासलेच्या पोटांत जिवंत आशी येदगी नो येदोळ तें पुरा मासलेन ताका भायर वचूं जालें. पूण जॉनाक कळ्ळें आतां 3 दीस 3 राती हांव आज जिवंत आसा जाल्यार हाचे फाटल्यान एकलोसो हात आसा. कोणाचो हात आसा? ते दाडा जॉना मागता. आज पळय हांगासर आमी जिवंत आसा तर ताचो हात आसा देखून आमी आसा. आज देवान आमचे वयर आसलो हात काडूना. देव बिलकुल काडिना. देखून भावडतना जॉनान ताका कळ्ळें ही रियलायज्ड देव आसा. देवाच्या हातान हांव आज वाचला देखून हांव मागता. ताचे उपरांत 3 दीस 3 राती उपरांत ताणें मागलें. तुमी पयलो दुसरो आवसवर वाचल्यार कळटा. ताणें मागणें गेलें. मागणें करतना देवान फरमायलें वोस. ताका दर्याच्या तडीर मसलेक फरमायलें वोस आनी ताका वोंक आनी ताणें मसलेन वचून वोंकलें. मोगाळ भवान म्हणी जॉना प्रवादी 3 दीस 3 राती मसलेच्या पोटांत आसलो. जेजू 3 दीस 3 राती खंय आसलो? खंय? धरणीच्या पुरलो ताका पोवन सैतेवन जालो.
मोरनान ताका पाडाव करूंक जावना वा त्या धरणी त्या पोंडान ताका दवरूंक जावना. तो उठलो, जिवन जालो. आज तुजे खातीर म्हजे खातीर जोना एक खुना निनिवेकारांक, पूण जेजू खुना आमकां. आसाचेर पातये दिल्या देखून आमकां जेजू पोंडांत सोडना, कश्टांत सोडना. कोण ताचेर पाती येता देखून आमची रेतीर बरवसो निराश करिना. देव बरवसो दिता. देवा थंय आमकां सक्कड आसा. पातकांय बुगसल्या. आज देव तो बरवसो आमचो घट करता. त्या बरवशान आमी मुखार गेल्यार ताणें जैत जोडला. देखून हांवें कितें म्हणचें, आज पाती येया आमी जेजूच्या जैतान मागिजे. प्रे फ्रॉम द विक्टरी. सकयल तावन वयर मागिनाकात, वयर तावन मागा. यू आर विथ गॉड. आज आमी जेजू थंय आसा. भियेनाका. जेजूचेर आसली दिश्ट करनाका. जीसस इज दी सायन. जेजू व्हड ती खुना. जेजू थंय बरवसो. देखून त्या बरवशान तुमी आज हांगासर आयल्यात. आज खंडीत जेजू ताच्या नांवान आमकां मागतना बुक्षिल्लो जेजू आमकां सुटका दितलो. व्हड ती खुना. निनेवेकारांक ताणें संदेश प्रगट केलो. कोणें? जोना प्रवाद्यान. आनी इल्लेशे दीस मागीर सगळे नाश जातले. पूण जेजून नाश जाता म्हूण सांगोना. तो सगळें कान्न वायट नाश करून आमकां जैत दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून भियेनाकात. आज तुमचो बावट घड करा, बरवसो घड करा. जेजूचेर दिश्ट घाला. गल्ली दिश्ट काणी नाकात. कसली परिस्थिती आयल्यार व्हडणी त्या परिस्थितीक भियेनाकात. आज पावस आज जगला न्ही, गडगडो अडिरगांव, पण आमी समयाचेर आसा. दिश्ट गेल्या, तुमी गेल्या, देखून तुमी हांगा आसात. हें सगळें मतींत दवरनाकात. कांय धर्म जियेनाकात. धरल्यार ते सैतना कितें जाता. सगळें जेजूक दिया. सगळें. देखून पातकां तुमी जेजूक दिली. आतां ना बुक्सने दवरून जियेनाकात. राग मोसोर कितें आसा. देखून हांवें म्हळें दुसरो विशय, आमी बुक्सून मागिजे. बारिसुला बुक्सूंक घालें. कशें मागचें? जेजूच्या नांवान ह्या भावाक भयणीक हांव बक्षितां. दॅट्स इनफ. 1 मिनिट, 2 मिनटां. जेजूच्या नांवान आज बक्षिताय. बेसांवां वळटलीं. आज विशेश आराधना आसा हांगासर. खुरपां वळटलीं. आनी तुजे थंय कितें आज कितें भलायकेक कांय तत्वार आसा. भलायकी 3 संगती. भलायकी, संपत्ती आनी आशिर्वादां वळटलीं. हांवें पळयलें एक स्त्री एका रेतीरेक आयली. रेतीरेक येवच्या पयलें एका ब्रदर आशिन गेली. वचून म्हळें ताचे कडेन म्हजो एकलो इश्ट मागण्या असो मनीस, देवाचो मनीस मागण्यांत असो, ताचे कडेन वचून विचारलें, म्हाका विजा जाय, म्हाका म्हजे खातीर माग. ह्या भावान मागणें कर म्हळें. ताका संदेश देवान मतीन घालो. एक म्हळें, तुका विजा जाय जाल्यार तुवें बक्षिजे. हिका राग आलो. घरांत घोवा कडेन, सासूमाय कडेन, ननंद कोण आसा सगळ्यां कडेन राग. आनी ही विजा खातीर येवन मागतना एक संदेश देव मतीन घालता खंडीत. आनी ह्या भावा मुखान तिका सांगलें. तितल्यार हिका राग आयलो. हिणें ह्या भावाक सरसरी गाळी येतल्यो. मागणें विचारना आयिल्ली. सरसरी गाळी. तुका म्हजी फॅमिली, म्हजें कुटुंब, म्हजो घोव, म्हजी ननंद आनी इब्रा कसलीं मनशां तुका गुत्तना, कांय गुत्तना. बक्षी म्हणटाय. बारिसुला बक्षी म्हण सांगो. पळय, तूं म्हज्या जाग्यार आयल्यार तुका बक्षूंक जातें गी. तें हें पुरा गाले आयले मतींतले सरसरी गाळी येटून. आनी ही म्हणाली, तुवें मागोवन म्हाका विजा जायचें म्हणून ना. हांव खंय म्हणी वचोन रेतीरकन विजा हाडन हांव जोड तुजे मुखार येवन उबे रावता म्हणालो. हो भाव सोंड दिता. तो म्हणालो, जायत. तूं जर तर रेतीरेक वचोन बक्षी नासतना विजा हाडन हांगा उबे रावल्यार एअरपोर्टाक हांव पावयता म्हणालो. सोडून दिवना जालें. जेजू म्हणटालें, मागण्याक उबी आसतना कितें आसा तें बावडतान पातयेवन मागा, खंडीत मेळटा. पूण मागण्याक उबी आसतना कोणाचे विरोध आसल्यार बक्षून मागा. कश्ट जातीत, थोडे बुडीन जातात, पूण समयाच्या कृपेन जाता. असाध्य न्ही. आतां ही गेली 5 दीस रेतीर. आयतारा सुरू मागणें. हिणें सुरू केलें. जेजू, अर्गान जेजू, गुलाब जेजू, जेजू रायांच्या राया. आनी हिचें मागणें घालें. सगळ्या देवाक अर्गां दितात. हात वयर करून बरें करून हिचें मागणें सुरू. प्रेज द लॉर्ड. विजा, हालेलुया, विजा, रायांच्या राया, विजा. म्हळ्यार हिची मोत खंय आसा?
कोणाचेर ना जेजूचेर. जेजून कालें करचें तर आमी दिश्ट आमच्या पथकांचेर ताचेर हाचेर रागाचेर ताचेर हाचेर घाल्यार जायना. आमी दिश्ट जेजूचेर घाल्या. जेजू वरती खुणा. आज जेजू आसा, भरवोसो आसा. पथकां बोगसूंकी जाता. आतां हिका कोणें सांगचें सो इशे मागणें येंत प्रेज लॉर्ड विजा हालेलुया विजा रायांच्या राया विजा एक पटी विजा म्हणल्यार मागीर जेजू टाटा बाय बाय नाका. सो आयतार जालो, सोमार जालो, मंगळार जालो, बुधवारा खुमसार आनी बुकसाने. आतां ही मागणें अशेंच करता. कोणचो पदराप येवं दी, कोणीय देवाचें उतर दिवं दी. देवाचें उतर नाका. तिची दिश्ट विजाचेरच आसा, जेजूचेर दोळोसो ना. आतां ही आतां कुमसारा गेली, कुमसार म्हणी जाली. बुकसनाची रीत येतना तिका एक दर्शन दिसलें. मोरी माय आयली गय. मोरयेन म्हळें गय बाये पक्षी बुकसून माग. आतां मोरी आयली म्हणून मायेचें काळीज तशें न्हय. घरांत आवय इल्लेशें आमची माय तशी. थंय ना तो माय आयली म्हणून हिणें घरा फोन केलें दादल्याक आनी कोणाक ती नणंद सासूमाय कोण आली सगळ्यांक फोन केलें. रेतिरेक येतना रेतिरेक येता म्हणून सांगून येवनात. घरा सगळ्यांक फोन केलें हांव रेतिरेक आयल्या आज जेजूच्या नांवान म्हाका बक्षिया. सगळ्यां कडेन बक्षाने मागलें. बक्षाने मागलें त्या दिसा सांजेरगी नेक्स्ट डे तिका घरांत हांवन फोन आयलें कालें तुजी विजा बुकसून मागा. जेजूच्या नांवान कांय दंड रावा नाकात. राग मोसोर नो. तुमी घरा वचून आज एक वांजेलांतलो एका वसोर वाचा. राती न्हिदच्या पयलें क्रिस्तांवचिनी रोमाघरांच्या पत्रांत वसोर 12 रोमन्स चॅप्टर 12 14, 19, 20 आनी 1 वळ 3 वळी बरयकन वाचा. सगळो वसोर वाचा. थंयसर सांपावल क्रिस्तांवचिनी कसली आमची सुमयाचे दिश गेल्ली आनी ताच्या नांवान बुकसून वायट केल्ल्यांकी बरें कर झडती करिनासतना बुकसून आमी मुखार वयचें. आज तुमी बक्षिल्यार खंडीत हांगासर देव ताची महिमा परगट करतलो आमचे थंय. आज आमकां सुटका भलायकी आसली. तुमी आयिल्ले बरी वचनात. आज कितलो पावस आयला पळय ताच्या की चड करपा वळटले आज. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. कोणायकी कुमसार जावंक जाल्यार अवशीत पण बरी कुमसार आसा जाल्यार नाजाल्यार पदराप उरतात खंय. पदराप उठल्यार मागीर हांव एकलोच उरलो हांगा मागीर बिगार. ओके जावंक आसा जाल्यार वचा. ओके तिसरें लास्ट निमाणें हांव वाक्यर करता आनी एक अडखळ काडा. हे मस्तू जनांक गोत्तू ना. खंयचें देवाच्या संबंदांत आमी आसतना सुमयाचे दिश गेल्ली आसतना मोगाळ भवानी भयणी वायटाक भिये नाकात. खंयच्या वायटाक कोण कालें करता कालें केला भिये नाकात. पूण तुमी चुकल्या जाल्यार देवाच्या संबंदा भायर गेल्या जाल्यार फाटीं येया. हाका इंग्लिशान म्हणटात ओकल्ट. ओकल्ट म्हळ्यार कालें देवाच्या संबंदा भायर कोणें परिहार सोदला जाल्यार सुटका मेळना. देवाच्या संबंदा भायर चिंता तुमच्या घरांनी खंयच्योय वस्तू हाडल्यात तुमकां लक्क येता म्हणून दवरला. जे कितेंय तुवें घरांत वा तुज्या संबंदान दवरलाय घरांत वा नेस्ताय आज थोड्यांच्या पायांनी नाडे आसतात खंय नाका. खंयची समजणी घाण घेनाकात. संवसाराची हेरांची हांवें पळयलां. हांव तुमकां एक दाखलो दितां मस्त दिवेत. एका घरा 3 मरणां जालें. 6 म्हयन्याक एक पोटीन जीव गेले. 6 म्हयन्याक एक बडें. पयलें ताची बायल सरली. नेक्स्ट ताची आवय सरली. तिसरें बापय पिडेन पडटा आसतना हो मनीस एका पदरापारशेन गेलो. तसोच पिरगस विगार. पिरगस विगारा कडेन वचून हो म्हणटा 6 म्हयन्याक एक पडून जीव येता म्हज्या घरांत. देवाचें उतर म्हणटा साम 16:4 16 वळ परक्या देवा फाटल्यान वेतले आपले कश्ट वाडयतात.
आमकां कोणी देव ना. जेजूक सोन कोणी देव आसा गे? जेजूक सोन आमकां उरती खुणा आसा गे? जेजूच्या कश्टा मरणा जिवानपणांत ताणें आमकां कितें जोड दिलां कोणी आमकां दिवंक शकता गे? खंय भायर खंय म्हणी कोणाय तें मेळटा गे? नो. जेजूचे कश्ट मरण जिवानपण पळया इनफ. जेजू बरो. देखून जेजू थंय तुका कालें व्हरिना काणगे नाका. जेजू थंय वर्णांतली वस घरा हाडनाका. जेजूक समावसना भावार्थाक तुज्या भलायकेक तुज्या बेसांवांक तुज्या संपतेक हाडनाका. तें नाका. घरांतलें खाड तसलें पातये नाका, बिये नाका, कोण घालें सांगों दी, पूण म्हाका तें जेजू थंय व्हरना. नो. कश्ट आयल्यार व्हडणी जेजू आसा. आमचे कश्ट काण घेवन बरें करतलो. खंडीत करता. हांगासर एकलोसो 3 जीव गेले. पाद्रा आशिन गेलो. पाद्रापाक उशा ताका सांगूंक जावना जालें ना. तितल्यार तो म्हणलो तर हांव आज फादर म्हाका कुमोक मेळना जाल्यार इगर्जे येता तुमचे येता हांव आनी एका जाग्यार येता. हांव नांव सांगिना. लाईव्ह आसा. देखून आनी एका जाग्यार येता म्हणलो. पाद्राप म्हणलो वस. तो गेलो आनी खंयच्या जाग्याक तो गेलो त्या मनशान म्हळें तुज्या घरात जीव वसोंक तुज्या बाबानंत काले म्हणे केला. दोगी सांगात आसले. आतां भावान केल्लें कालें करीजे म्हणून तें समा करीजे म्हण ताणें कालेंगी करून इल्लो पिठो इल्लें उदक दिलें खंय आनी ह्याच्या बापायची पिडा मेळ्ळी म्हणटा तो. आस्पत्रेन किडनी फेल जाल्ल्यो. थोड्या तेंपान हें सगळें करून बापा विसरलो. कितले जीव गेले म्हाका खबर मेळ्ळी. हांव खंय भायर गेल्लो बैला गांवाक मिसांवां. हांवें सांगलें पाद्रापाक फादर हांव तांच्या घरा वता आनी हांव जेजूक दिता. जेजू वर्ती गुणा कश्ट मरण जिवनपण आमी कांय करूं ना. ताणें मोल दिलां मोगाळ बाबा आनी भयणी. जेजून आमचे खातीर व्हडलें मोल दिलां. आज कोणी तें मोल दिना. नोबडी विल गिव यू. आनी हांव गेलो. 3 जीव गेल्लें घर. हांव वचून बसलो. तांकां म्हळें जेजूचेर दीस घाला. व्हडली काणी मटव्यान सांगता आखेर करता. जेजूचेर दीस घाला. आज इगर्ज मतेक बक्षिया. पाद्रापाक बक्षिया. हांवें कांय तुमकां सांगलां दुखयलां म्हाकाय बक्षिया. सगळ्यांक बक्षिया. आज एक कुमसार जाया म्हळें तांकां. तांणी कुमसार केलें. कुमसार कर जेजूच्या नांवान बोगसून कालें कोणें कालें केलां जाल्यार जेजूच्या नांवान बंदी कर. तांकां आल्तारी मुखार आपोवन 2 बेंजार वाती पेटोवन हेंच मागणें जेजूक सोमी म्हणून वळखोन काकुळच मागोवन बोगसणें मागोवन जेजूच्या नांवान कितें वायट आसा तें बंदी कर. तांकां शिकयलें. तांणी मागणें केलें. उपरांत तांकां स्तुती करा म्हळें. तांणी स्तुती करतना हांव एक याजक सो हांवें बंदी करचें मागणें कर. सोम्याची सोडवणीची कृपा वळायचे. ह्या घरांत तांणी बरी जायचे. तांची भलायकी आनी तांची संपत्ती आशिर्वादां वळायचे म्हणून मागणें कर. पुरो बेंजार करून गेलो. तांणी म्हळें एक तांचो जागो आसा पादर थंय कालेंगे आसा. हांवें सांगलें या जाग्याक या तुमी या दोनी हात वयर करून स्तुती करा. आनी हांव जेजूच्या नांवान मागणें करता म्हळ्यार मागणें करून आयलो. आज उपरांत हांवें पळयलें 10 म्हयन्यांनी तांचें घर जालें. ताचे उपरांत कोणी मरनान समाधान. जेजू थंय सक्कड आसा. सक्कडा एक घडी दोळे धांपा. क्लोज युअर आयज. आज जेजूचेर आमकां आसा तो बरवसो गरज भावार्थ. ताचे भायर आमी कालें करना. जेजू थंय आमचीं पातकां आज बोगसल्यान. जेजूच्या नांवान आमी आज बोगसूंक वता. रियेकल्यान जेजूच्या नांवान कितेंय आसा आमचें तें आमी दवरलां आमी काडटले. हांव एक निचेव करा घट्ट. जेजू पुरो. जेजूची सुडवण आमकां लाभतली आज. विशेष कृपा हांगासर वळो आज.
ह्या खातीर दोनी हात वयर उबारा ह्या घडये स्तुती कर मागा आज ह्या उंड्या आनी वाईना बराबर सगळी मागणी देसा मागीर तें आसा बेटया ह्या बलिदानान समय आमकां हरी एकल्यांक कृपा दिवं आसा जेतान आमी ती सुडका सुडवून जोडूंक हरी एकल्यानी दोनी हात बांद एक घडी स्तुती करया हालेलुया 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 समयान तुज्या नांवान आमी मागता आमचो भरवसो सडय तूं आमकां निराश करिनाय तूं आमकां लचेक पडोवंक सोडिनाय तुजें तें आमकां सुडका सोडवून आसा पातकाचें बगसणें आसा बगसूंक आमकां करपा आसा हरी एक वायट कितें आसा तुज्या नांवान आज बंदी जाल्लें जावं हांगासर आज विशेष करपा आमचें तें हरी एक लांदाय वाळून दी आमकां जाय अशी भलायकी कुडी आत्म्याची आनी मतीची संपत्ती हरी एक बेसांव आशिर्वाद आमकां आमच्या घरांनी कुटुंबांनी संबंधांनी वाळून दी वी प्रे दिस प्रेयर इन युअर नेम जीसस आमेन भेटून असो वेळ आमी कंतार गावया कानीक एकठांय करया बेटोनीचें गीत आमी गावया बेटोनीचें म्हज्या बाबयनो म्हज्या तुमचे बलिदान सर्पदुदाद वावपाक मानतदसले सामन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहमेक आमच्या नेक्या सभेच्या दाबा सर्वेच पोळ मानून घे सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या महिमेक समर्पूंक तुवें आमकां दिल्या ती देणी आमी तुका भेटयता ससनाच्या जिविताचें वकात ती आमकां जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ती बदल आनी जेजूचें मास आनी रगत जायशें कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया वयर अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमचे वंदोवन दामून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोळान सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां
देखून सगळ्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवशी काळसान आमी गायता. बापा ख्रिस्तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्वान घडून इंदनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन स्मरण सत्संगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीच्या वांजतसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसन मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गोट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समर्पता, तुझे पुन्हा जीवनपण आम्ही परगटता, तुझ्या येण्या सोम्याची सून आम्ही अत्रेता, सुम्याची सून आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविता सवनो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा. आनी जेजूची कुणारगत सेवतल्या आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे शगतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजें पडजळीत मुखामळ पडून फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची तूं दया कर म्हण मागता हांव कुंवार मरी देवाची माये संगाती भगवान दम दुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान आमचो पात्रोन सारफायल आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता
त्याच येसूतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पदवेदार बापा सर्वंदना आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचो सुमी आमकां आज बक्षिल्लो बक्षूंक कृपा दिवचो ताचे ते आमकां संपूर्ण सुटका सोडवून दिता. आमकां समर्पण करून जेजून शिकिल्लें मागणें सगळे आमी एका मनान काळजान म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दयागुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान तरकेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्या रसवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगासर हजार आशिल्ल्या आमच्या सुमेस्तांच्या भावार्थाचेर आज दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमन तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. संसाराचे पाप काढलेले आमची कापलूत देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमची कापलूत संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. भाव भयणो पळया जेजू क्रिस्त योना प्रास वर्ती खुणातो जावन आसा आमकां संपूर्ण सुटका दिता. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळीचे उनाका पयल्यान ती सुभागी. तूं म्हजे भितरचें बाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. दयकून बसया. मगचनो आतां आमी सुमार 8 कडेन ह्या
जेजू तुये काळजा तुये विडार करूंक तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं बेगीन ये लागीं ये तूं बेगीन ये जीवित लाभय सर्गी निवासा जेजू तुये काळजा बिडार करूंक तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं बेगीन ये लागीं ये तूं बेगीन ये तुझा दासाय गोवी शेळ्या मोगान पसो सरव दिवो अति पुतांबोचो सर्गी काणा दैवी केल्या घरसोम्या जीवन पावा जेजू तुये काळजा समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं बेगीन ये लागीं ये तूं बेगीन ये जेजू तुये काळजा Grigor आमचे दोळे आमी दंपिया मगाळ भवन बहिणो दुसरो दीस आस सुटकेसो जावन आसा हे दोळूच आमी कुमसार जावन ह्या बलिदानान वांटो घेवन देवाचें उतर आयकोन येजूचे मांस आनी रगत आमी सेवन तयार आसा ग्रिगोर दोळे दांपा जेजू आमच्या काळजांत आयला आस तो योना प्रास वट्टी खुणा तो जावन आसा आज आमकां सुटका दिवच्याक तो आशेता
तयार आसा. आमी आमच्या दोळदांपिया आमचो बावट सरोवया. बरवो असो वाडोवन दी पवित्र आत्म्या आमकां आज कसली चड कळ ताच्या बेसांवाक आसना जावं, कोरपेक आसना जावं, सुडकेक आसना जावं, सुमी आमकां सुडका दितलो. दोनी हात आमचे वयर उबारया सुम्या थंय आनी एक घडी निरंतरी स्तुती कर मागा. हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्यांचे सुदिनावर आमकां माग करपा दी सुम्यास. सोर बनपास बंदडेन लगडेन वायटान तुवें आमकां निवारला आनी तुज्या कश्टा मरणात जिवानपणां आमकां सोडयलाय. आस्ती कृपा आमचें दें वळोवन दी. आमच्या कुडीन मोतीन आत्म्यान भलायकेची कृपा संपत्ती हर एक आशिर्वादां सोडका सोडवोन जशें तुवें बक्षिलां हर एक लांब बक्षो सोर वायटाचे सयत व्हरोन वयसमे आमकां करपा दी. वी प्रे दिस इन योर नेम. हालेलुया 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 हालेलुया. उबी रावया आमी प्रार्थुया. देवा काकुळदार बापा, तुज्या संस्कारा वरवीं निरंतरी तूं आमकां पोसताय. तातूंत आमी आतां वांटो घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर म्हण मागता. आमच्या समया जेसू क्रिस्ता वरवीं. एकडी बर आमचे दोनी हात आमी वयर उबारे हांगासर उंडे आसात. समयान आमकां आजत मे काण दिलां. हे आमच्या भलाय कोडीक काण जावन उंडे ताणें आमकां फावो केल्या. ह्या उंड्यांचेर दान केलं हर एकल्यांचेर हांगासर आयल्या मासमेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. भरपूर आशिर्वाद जेसू तुज्या नांवान ह्या उंड्याचेर तुज्या रक्तान सगळे दोन नितळ कर, पवित्र आत्म्याने पवित्र कर म्हणून आमी मागता. हे मागणें हांव करता त्या तुज्या पिता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. ओसनियात जेसूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे आमी दिमी गेल्या एक वरस वेळ आमकां आसा. समय समय हो वेळ आमी करसिया प्रत्येक तराना सुडके खातीर आमी मागतल्या बावडटान आमी समयाक ह्या वेळार ह्या सक्रामेंतान आराधन करया, स्वागत करया. सुनामचे पासून आपलो जीव दिला. रगतांतले विक्रम मुजो केला. ताच्या मोलीक रगतान दिला बक्षाने. ताचे जिणे मरणान सर्गीचे जिणे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एक घडी बसया, एक घडी बसया. हालेलुया. तुझ्या मगाच्यान आज पेकोणीचे आराधन ह्या सुवातेर आमी चलोन व्हरतल्या. कित्याक म्हणल्यार आमच्या जिवितान जायते आमी भितर दवरला. आज भायर काडचो वेळ हो जावन आसा. हालेलुया. फर्स्ट एक सवाल, पावस कित्याक आयलो? वया न्ही? पावस कित्याक आयलो? सेकंड सवाल, कश्ट कित्याक आयला? हालेलुया. हर एक कडेन विचारचे सवाल जावं आसा, कश्ट कित्याक आयले? कित्याक म्हळ्यार पोरस लास्ट इयर भिकारनागट्टे आमचे हर एक वर्सा कन्वेन्शन आसता. तिसऱ्या दिसा जायती भाव भयणी हजार जावन आसली. असलो पावस आराधनाचो आयलो की कांयच करूंक जावना. हालेलुया हालेलुया
हालेलुया. 3 टेस्टमनींत एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक बहीण त्या स्वतर आसली. या पावसान भिजोन सगळे तिने आराधनान भाग घेतले. कित्याक कळीत आसा गे तिच्या भुरग्याच्या विजा खातीर मागून आसली. जायते तेंमतावन ह्या तरणाट्या विजा मेळनासली आनी जायते कश्ट असले. पैसे भरला, आज येता फाल्यां येता परवा येता म्हणून सुमार महिने कश्ट होवंक लागले. त्या आराधनाक सगळ्या लोकांनी सत्री घेतली आनी थोडी जाणां इगर्जे भितर गेली आनी थोडी जाणां मंडपा भितर आयली. बट ही पळय तिका शेळे उदक पिया जायना, इल्लेशे थंड तिका जायना. एक ड्रॉप माथ्यार उदक पडले वयस जाल्यार ते उस्माडीची पिडा सुरू जाता. कित्याक ऑलरेडी ते उस्माड आसा. असल्या परिस्थितींत तिने त्या पावसान भिजून येवकरिस्तीच्या आराधना भाग घेवन ती म्हणा लागली की सोम्या आयचो प्राचीत म्हज्या पुता खातीर. आयचो प्राचीत आयकना, वडल्यान आयकना. कित्याक तुमी सगळे भक्तिवंत हांगा आसली. कालच्या आराधना पळयले गे हांवें एक विश्वासान तुमी मागतल्यात, भावार्थान तुमी मागतल्यात, तोंड उक्ते करून मागतल्यात, दोळ्यांतली दुकां करून मागतल्यात. म्हज्या मगाचे न्हू आमचे मागणे देवान आयकला. हालेलुया. त्या खातीर कीर्तनांत अविश्वासाने संगसो वोल एक म्हणटा की तुमच्या कश्टामध्ये देव आसा. हालेलुया. हांवें हर एक सकाळीच्या मागण्यान म्हणजे शिकवण जावन आसा की आमच्या कश्टामध्ये देव आसा. आमच्या कश्टामध्ये इल्लोसो पावस येयलो, वयर पोंदा जाल्यार जावं फ्रो, इल्लेशे डिस्टर्ब जाला जावं फ्रो, अनकम्फर्टेबल जाला जावं फ्रो. आज कितल्या लोकांक एसींतल्यान बरी न्हीद पडटा. हालेलुया. पावस येयलो बऱ्या गिपाडाक तर हॅपी आसात गे. एक ताळयो पेटोवन देवाक अर्घा दिया. हालेलुया. कितले बाबडीच्या घरा एसी ना. कितल्या म्हाकाच कळयचं काल पळयतना आमी देंवून तारा 40 डिग्री, आज 42 कितें आसता दिसता हांगा. हालेलुया. तर म्हज्या मगाचे न्हू आयच्या आराधनान तुमचे काळीज जेजूक दिया. कित्याक म्हळ्यार सोम्या कळीत आसा. ह्या आराधनान सण एकल्यांक तो आपडटा. तुजे कश्ट, तुजी अस्कतकाय, तुजे उणेपण, तुजे भुरग्याची विजा ह्या भयणीन त्या आराधनान दोळ्यान ते दुकां घालून मागूंक सुरू केले आनी भिजून प्राचिता ती मागली. म्हज्या मोगाचे न्हू तिका ना उस्मडीची पिडा ना शेळ कांयच फावो जावना. हालेलुया. मात्र एकच हप्त्यांनी म्हणल्यार बरी तिच्या पुताची विजा आयली. पूत पारगांवांत पावलो. त्या खातीर आमच्या कश्टामध्ये देव आमच्या संगात आसा. हालेलुया. आमच्या कष्टामध्ये वडला म्हणून आमच्या कष्टामध्ये, आमच्या अनवरामध्ये, आमच्या इराऱ्यामध्ये, आमच्या मध्ये जफानिया 3:17 म्हणटा की आमचो देव आमच्या मध्ये आसा. आमचो देव त्या आराधनान म्हज्या मुखाचे न्हू काळज जाता हांव ते जेजू उलो मारया. आज तोच जेजू आमकां पेकोणी दितालो, तोच जेजू आमकां गूण करतालो, तोच जेजू आमकां आपडटालो. सगळे आमी दिमी घालया वेळा. एवकरिस्तान त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट कांचोवया. त्या जेजूचेर आमची नदर लावया. म्हज्या मुखाचे न्हू आमचो रायचो राय, आमचो सोमी, आमचो सर्वंत, आमचो जीव दातार आमच्या मध्ये येवन आसा. सगळे गायनाद्वारे जेजूक आमी आराधन करया आनी स्तुती करया आनी म्हणया वेळा. दोनी हात आमचे वयर बारया. त्या सोम्याक आमी स्तुती करया, त्या सोम्याक आमी वाकणया, त्या
सुम्या कविवंदिया हालेलुया 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 शिके हरला शंदर मारिया ला क्रांतला हिरिया ला मा शिके हरला हालेलुया 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 दोन्ही हात आमच्या वर मारूया त्या सुम्याक स्तुती करूया वाकण्या दिनवासी आमच्या सुम्या आमच्या मध्ये असा आमचा धनी आमच्या मध्ये असा सगळे आम्ही स्तुती करूया सगळे आम्ही वाकण्या सगळे आम्ही दिनवासी रायाच्या राया धन्याच्या धन्याक आम्ही स्तुती करूया हालेलुया 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 सगळे त्या जेजूच्या नादात गाऊया आणि म्हणूया हालेलुया 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 आराधन आराधन स्वादी स्वादी sacramenta आराधन 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 स्वादी सक्रमेंता sacramenta म्हणे आराधन 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 स्वादी सक्रमेंता sacramenta आराधन आराधन स्वादी sacramenta आराधन आराधन स्वादी sacramenta आराधन आराधन स्वादी sacramenta सर्गीच्या राया संसाराच्या उजवाडा सासनिक राया काकुलदारा आराधन महिमा तुका सर्गीच्या राया संसाराच्या उजवाडा सासनिक राया काकुलदारा आराधन महिमा तुका सर्गीच्या राया सर्गीच्या रायाच्या राया आराधन म्हणूया संसाराच्या उजवाडा सासनिक राया काकुलदारा आराधन आराधन महिमा तुका आराधन दोन्ही हात वैर बार म्हणूया आराधन स्वादी सक्रमेंता sacramenta आराधन 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 स्वादी सक्रमेंता sacramenta आराधन राजदातन म्हणूया आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंता sacramenta आराधन 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 स्वादी सक्रमेंता स्वादी sacramenta आराधन 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 स्वादी सक्रमेंता sacramenta आराधन सगळे म्हणूया वळा आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंता sacramenta हालेलुया दोन्ही हात वैर बार म्हणूया Hallelujah हालेलुया 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 Hallelujah हालेलुया 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 Hallelujah सगळे आम्ही उभा राहूया आमच्या मंगळाच्या सगळे उभा राहूया येवकरे सांत्या जेजूच्या आमच्या दिश्टकांत सवया फळे आमच्या मगचनो वस्तूचे सुतो उड्याच्या रूपाला आमच्या मध्ये हसून असो दोन्ही हात आमच्या वैर बाऱ्या
सगळे तोंड उक्ते म्हणया एवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू एवकरिस्तांतल्या जेजू एवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू एवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या हांव जेजू तुका आराधन करता हांव 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 तुका आराधन एवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या हांव तुका जेजू स्तुती करता हांव तुका स्तुती हांव तुका करता वाकणटा हांव तुका वाकणटा म्हज्या सुम्या म्हज्या सुम्या म्हज्या धन्या म्हज्या धन्या म्हज्या सर्वंतरा म्हज्या सर्वंतरा म्हज्या जीवदातरा म्हज्या जीवदातरा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका हालेलुया हालेलुया एवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू एवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू एवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू एवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या म्हज्या जेजू सर्वंतरा म्हज्या सर्वंतरा म्हज्या जीवदातरा म्हज्या जीवदातरा म्हज्या रचणारा म्हज्या रचणारा म्हज्या पोसणारा म्हज्या पोसणारा म्हज्या सर्वंतरा म्हज्या सर्वंतरा हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो हे मारता जेजू हे जेजू हे जेजू हे जेजू म्हजी काकळूत कर म्हजी काकळूत म्हजे कर दाय दाखय म्हजे दाय दाखय हालेलुया 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 सगळे म्हणे आराधन म्हणून त्या जेजू कमी स्तुती कर म्हणे म्हणा आराधन 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 म्हणा दोन्ही हात वैर आराधन करा आराधन करा खरी आराधन 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 आमच्या दांपियार जेजू आराधन करूया म्हणा सीमा जेजू तुका आवडटा सगळा विशाल समेचे सगळं तू अनुभव करते सगळा वेलाने समेचे सगळं तू अनुभव करते सगळा आराधन 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 देवसरा हाडकाच्या हानकराच्या वाईट पदवे अधिकार नाही म्हणा जेसू नासरतच्या नावा सडका 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 येशुवे हर एक या पैचरा से वाईट सगळं या जागेवर पदवी सगळं सगळं एवढा एवकरिस्तांतल्या जेजू गोट्याच्या आमच्या मध्ये हजार असतात दैवी सगळं हर एकाची किंमत माहिती देवळा Gesù, 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 Ria, 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 Rate, 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 Gesù Cristo नावा, Gesù रगत, Gesù रगत, वळवते, 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 वळव, देवसर अधिकार ना, अधिकार ना, अधिकार ना, अधिकार ना, अधिकार ना. Mighty name of Jesus. Send your power. Lord, Lord Jesus. Deliver us. Deliver us. Deliver us. Deliver us. जेजूच्या नावात, जेजूच्या रगत, जेजूच्या रगत म्हणून देवळा. सगळे एवकरिस्तान काय जेजूच्या आमचे दिश्ट कांसव्या. सगळं लाईट आम्ही हांगा बंद करतल्या. थोडो वेळ पेकोवणे खातीर मागतल्या. आमच्या काळात जात असते काय जेजू काळीत आसा. आमची अस्कत काय जेजू काळीत आसा. त्या खातीर
फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1 वर्स 18 म्हणटा की सगळे हांवें पळयला हान्ना हांवें सगळे पळयला. जाता जाल्यार थोडो वेळ उबा रावया आनी जेजूचेर तुमची नदर लाया. वेळ पेकोणी सो जेजू जायत्या बाबीन आपोडसो वेळ जावन आसा. सीमा जेजू तुका आपोडटे आसा. विशाल जेजू तुका आपोडटे आसा. वेलनी जेजू तुका आपोडटे आसा. मिशाल जेजू तुका आपोडटे आसा. क्लारा जेजू तुका आपोडटे आसा. वेरोनिका जेजू तुका आपोडटे आसा. आज सगळे ते जेजूचे नदर लाया. सुमेचे दैवी सकत अनुभव कसो वेळ हो जावन आसा. मोनिका जे काळजाचे सगळे अतिरेक त्या सुम्याक कळीत आसा. पावलीन तुझ्या सगळे उण्या पोट तुझ्या कुटुंबांतले तुझ्या भुरग्याचे समस्ये जेजू कळीत आसा. एवढं मोली तुझ्या घोवाचे आनी कुटुंबात कितें उणें आसा ते जेजू कळीत आसा. सिम्रल्ला प्रत्येक तरान आज कंच्या आज मोतीचे अस्कत काय तसाय जाफर तुवें हात घाल्ले काम वता पावना ते जेजू कळीत आसा. जेजू जायत्या बन आपोडचो वेळ तूं ओन्ली जेजूक पळय वळा. ओन्ली जेजू पळोवन उतराव. जेजू पळय सगळ्या लायटांचे बंद आसतले. आमची नदर जेजूचेर आसूं दिया वळा. ते जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोवया. ते जेजूचेर नदर लावया. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू ते जेजूचेर इकडे पळोवया. जेजू पळोवया. जेजू पळोवया. दैवीक सकत अनुभव करया वळा. दैवीक पदवी अनुभव करया वळा. जेजून आपोडचो वेळ त्या जेजूक सांगा हे म्हज्या काळजान जेजू. हे म्हज्या काळजान जेजू. आज जांफ्रो तुका कोणी सोडला. अन्याय केला. दुखयला. घात केला. वायट केला. तुका फसयला. लाखांनी करोडांनी तूं रिणार आसाय. तुझ्या म्हणल्या व्यक्तींनी तुका दुखयला. सगळे ते जेजूचे दिश्ट कांसया. जेजूचे दिश्ट कांसया. दिशेनिशीन तुमचे दिश्ट कांसय नाका. जेजूचे तुमचे दिश्ट कांसया. पळय ते जेजू म्हज्या मोगाचे न्हू तसो जेजू 38 वर्सां ताळ्या दिगेन आसल्या व्यक्तीने गेल्लो. आज तूं उबे रावलाय. व्हडा संख्यान तुमी उबे रावल्यात. कोणाच्या मुखार 38 वर्सां ताळ्या दिगेन आसल्या व्यक्तीला वचून घोड केल्ले ते जेजू मुखार तूं उबे रावलाय. तूं उबे रावलाय. आज तूं कोणा मुखार उबे रावलाय. आज 3 दीस कुसल्या कुडीक जीव केल्ल्या जेजू क्रिस्ताच्या मुखार तूं उबो आसाय. उबो आसाय. उबो आसाय. ते जेजूच्या नदर लाय. ते जेजू पळय. तुझ्या तळांत हर एक दूख ते जेजू कळीत आसा. कळीत आसा. कळीत आसा. हर एक तुझे कश्ट ते जेजू कळीत आसा वळा. हर एक तुझे उण्या पोट ते जेजू कळीत आसा वळा. हर एक तुझी अस्कत काय डॉनी जेजू कळीत आसा वळा. क्लिंटन तुझे हर एक उण्या पोट जेजू कळीत आसा. फेडरिक तुझे हर एक अस्कत काय जेजू कळीत आसा. फ्रांसिस गाब्रिएल जे सगळे कष्ट ते जेजू कळीत आसा वळा. त्या खातीर प्रत्येक तर आमचो हात उक्त्या दवरा वळा. आमचे दोळे धांपया वळा. आमचे दोळे धांपया. तुका आज कितें भोगून आसा. तुझ्या काळजा भितर कितें आसा. हो वेळ जेजू तुज्या लागीं येवन तुका आपोडचो वेळ जावन आसा. 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री तुमच्या बरी जम्यांत उबे रावली. तुमच्या बरीच जम्यांत आसली. ती जम्यांत आसली. हे भयण आज चिंतून आसा की इतले दीस म्हज्या भुरग्या खातीर हांव मागून आसा. हांव आनी म्हजो घोव बरे जिवी जीवन आसा. कित्याक म्हज्या धुवेक एक सैरीक मेळना. कित्याक एक सैरीक मेळना म्हणून तूं सोम्याक सवाल घालना आसाय. पळय बाये आयन टायमार देव तुझ्या भुरग्याक एक बरी वाट दाखयतलो. आज तूं ह्या सवालाक आन्सर खंय आसा म्हूण सोदूंक येनाका. देवाची मांडवळ वेगळी जावन आसा. देवाची मांडवळ वेगळी जावन आसा. आज तुझ्या भुरग्या विशयान देवाची मांडवळ वेगळी जावन आसा. वेगळी वेगळी. त्या खातीर खंय आसाय थंय त्या जेजूक उलो मारूंक सुरू करया वळा. उलो मारया वळा. प्रत्येक तरेन ह्या सुवातेर 18 जाणां आसा. रातची न्हीद पडना तुमकां. आज जेजू त्या खावचे न्हिदावन फिरांत दितावन अस्कत गायतावन जेजू नासरताच्या नांवान तुमकां दोशी दिवची. वायट सकत काळोखाची पदवी ह्या वेळार ह्या जमते सण आसूं ह्या वेळा सण आसूं दी. ह्या रातीत हांव बरें न्हयचे तुका प्राप्त करूं दी. सुमार 16 जो बिझनेस डावन आसा. कॅटरिंग जावफ्रो
साऊंड सिस्टम जाफरो, शामियाना जाफरो, या लँड गिअर विकचे जाफरो, आज असल्या बिझनेसात हांव जेजू या सांगलात तुका सोडयता आसा. खंय आसा तुम्ही हात दुखते दवरा, हात दुखते दवरा वळा. दोळे तुमचे दांपा, दोळे तुमचे दांपा, दोळे तुमचे दांपा. क्लोज युअर आयज. दोळे तुमचे दांपा. सगळे उलो मारा जेजू. सांगा जेजू म्हणा, म्हणा तुम्ही म्हणा, तुम्ही म्हणा, तुम्ही म्हणा. क्लोज युअर आयज. सगळे दोळे दांपा. उभा राहा दोन्ही हात. सांग ते जेजू, सांग ते जेजू, जेजू म्हणून उलो मार. तुझ्या काळजाचे हर एक दुःख त्या जेजू कळीत असा. तुझ्या काळजाचे हर एक दुःख त्या जेजू कळीत असा. त्या काळजाचे हर एक दुःख त्या जेजू कळीत असा. थांबा नसताना उलो मारा. तुझ्या दोळ्यात ते तुका सगळे त्या जेजूक सांग्या वळा. पिनेना हाना कॅन्डल्या वळा. भुरगीना वांसडी म्हणून दुखायल्या वळा. ती सोम्या मुखार वेता. देवाच्या मंदिरात देवा मुखार वेता आणि देवाक उलो मारते रावता. देवा 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 वांसड पळत म्हाका पयस कर. उतार प्रायचेर देवान हान्नाचेर नदर लावना गी. दोन्ही हात नेट वयर बारया. दोन्ही हात नेट वयर बारया. दोन्ही हात नेट वयर बारया. हांगासर जण एकले आमचे दोळे धांपया. काळजात हांव जेजू उलो मारया वळा. काळजात म्हणा जेजू 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 म्हणा. जेजू वडा तळ्यान, वडा तळ्यान आणि वडा तळ्यान. तुम्ही म्हणा वडा तळा म्हणा. तुम्ही म्हणा वडा तळा. काळजात म्हणा वळा. देवसरक अधिकार ना, अधिकार ना, अधिकार ना, अधिकार ना, अधिकार ना. वडा तळा वला मार्या. सगळे 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 तुझ्या भितरले सांगळे तुटो द्या वळा. तुझ्या काळजाक खंयचो घाय आसा, कोणे अन्याय केला, कोणे दुखयला, तो फसयला, तुझे नाव पाड केला, तो मुखार येवंक दिवना. जाफरो जायते समस्या तुझ्या भितर आसा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हे सांगळे तुटो दे, तुटो दे, तुटो दे, तुटो दे, तुटो दे वळा. कंटिन्यू उलो मारा, कंटिन्यू उलो मारा वळा. कंटिन्यू जेजू म्हणून उलो मारा वळा. आणि वळ जेजू. सगळे सगळे तुटो दे मोठे रावया वळा. एक नाव जेजूचे, एक नाव जेजूचे. सुटका 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 वळा. तुझ्या जाग्यात हांव, तुझ्या सोलवणेत हांव, तुझ्या कश्टात हांव, तुझ्या अनवारात हांव, तुझ्या रिणात हांव. भुरग्याचे तडेन जाव ना फुरो, काम ना जाव फुरो. उलो मारते रावो, उलो मारते राव, उलो मारते रावा. दोन्ही हात वयर मार आणि उलो मारा वळा. आम्ही हांगा हुकम घाल मागता आसतना, ह्या सगळ्या हुकम घाल मागता आसतना सगळे सगळे तुटून वतले वळा. खाडो कशी पद्दती तुमकां सोडतले, सोडतले, सोडतले. तुम्ही उलो मारते रावा. जेजू जेजू म्हणते रावा. कंटिन्यू जेजू जेजू म्हणते रावा. उलो मारया. जेजू जेजू कंटिन्यू तुम्ही उलो मारा. Yes, 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 yes. Jesus, touch. Deliverance, 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 deliverance. Surka, surka. Yes, Lord. All Yes, fear, Lord every Jesus. fear. हर Jesus. एक बेमिरान Yes, काउच Jesus. शेगदे आमका समयान जदान कोई सजदा Surka, कळड surka. जबैसवान कुरपे गडगडाडता ते सगळे बंदेचा समयान सगळे आमचे सलवणी जैतांत बदले तुझ्या नावान सुटका दे समया तुझ्या बळवंत नावान सुटका सुरवा Jesus. हर एक तरंशे बनपास बंदड्यो कौचने कडाशता हर एक बेमिरान हर एक सलवणी हर एक शेगदे समया पुढाची कांदा तत्वारासा ते सगळे तुझ्या नावान समया यागडी ते सगळे समया तू बंदी कर तुझाक बंदी झाले तुझ्या नावान बेस्ट नावावळा हे कोणी वळा Jesus. आमची मना Mighty name. आमचे जीवी सगळे तुम्ही आता आशीर्वादित कर
आमकां जाय अशी भलाय केली जेजू कुडीची मोतीची जेजू. आत्म्याची सम्या जेजू हरी एक संपत्ती सम्याचे जेजू. बेसम आशीर्वाद जेजू तुवें आमकां जोड दिल्या जेजू खुर्सार तुज्या कश्टा मरणां जिवान बरा जेजू सम्या आमचें थंय वळो तुजी जेजू. कृपा सम्या दैवी जेजू. सकत वळो जेजू वय सम्या तुज्या नांवान आमी बरीं जावं Yes, Lord. संपूर्ण गुण जावं Jesus. हरी एक बानपास बंदड्यो सांकल्यो तुजो Jesus, we I praise bind all you. those spirits, Amen. Lord. Praise Send them Jesus. bound to your feet Yes, right Lord. now. Jesus. And I release every Praise blessing, Jesus. healing in your name. Praise the Lord. समे आमचेर Praise Jesus. ज्या कोणा खातीर आमी मागता हांव तांचेर Jesus. आमच्या घरांनी कुटुंबांनी Jesus. आमच्या संबंधांनी वळो Yes, दिस Lord Jesus. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah. तुम्ही स्तुती करा. तुम्ही स्तुती करा वडा तळ्यान जीसस वडा तळ्यान स्तुती करा वळा हरी एक तरांचे बानपास सांकल्यो वडा तळ्यान सगळे आम्ही स्तुती करया तुझ्या कृपे गडगडाचे आमचे दान दोन्ही हात आमचे वैर बारया ते सगळं तुझ्या नावान बंदीस आम्ही शिक्की हरला तुझ्या नावान मारियला प्रांतला बेसवा गिरी हरला शिक्की हरला हरी एक तरांची पेखोन गिरी हरला हरी एक तात्वार आमका सन्वसो शिक्की हरला आमका कृपे वैर कृपा बेसवा वळो जीसस हालेलुया 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 Thank you, हालेलुया Lord. हालेलुया दोन्ही हात तुमचे जेजू मग उक्ते दवरा दोन्ही आता दोळे उक्ते कर जेजू पळया विंगड विंगड रितीन आज मागणी करतले हांव म्हज्या मोगाचेर या वेळा मागतले हांव तुमच्या जाग्या खातीर प्रत्येक तरेन तुमच्या जाग्यार कोणें माट केला मंत्र केला इवन कितें फोन दवरला म्हळ्यार भिरांत तुमच्या जाग्यार आसा जांफो या वेळा हुकम घान मागता आसतना असले भिरांतीचे सकत थंयतल्यान पयस जातले आनी थोड्यांच्या मदीं असो दुबाव आसा की इतले आमी जोडटा कित्याक उराना म्हणलें एक तराची खंत आनी बेजाराय आज ते जोडीचेर देव आशिर्वादीत करो दे प्रत्येक उत्पत्ती पुस्तकांत 12 उत्पत्ती पुस्तक 20 वळ 12 आणि 13 म्हणटा की इसाकांच्या भुंयचेर भी वपली त्याच प्रदेशान 100 वांट्यांनी बेसवां देवान वतयली आज तुमच्या भुंयचेर मागता आसतना ह्या रांदय रोयता जांफरो खंयचें उत्पन्न आसा ह्या दिसांनी उत्पन्न उणी जावन आसा तुजो बिजनेस लॉस जाते आसा तूं कश्ट ते आसय उत्पन्न पयल्याचे बरी येना आज जोडलेले पयशे हातात उराना रिणार आसाय जांफरो तुझ्या भुरग्या विजा ते ट्राय करता आसाय कश्ट वयर कश्ट आसा पिडा वयर पिडा तुझ्या कुटुंबात येवनच आसा सोलवणे वयर सोलवण येवनच आसा ह्या वेळा सुटका लाभोवचो वेळ जेजू नासरताच्या नावान त्या कालवारीचे रगत तुमच्या जाग्याचेर कुटुंबाचेर घराब्याचेर तुम्ही हाता घाला कामाचेर जेजूचे अमोलीक रगत वळोवन दी या सुटकेच्या वेळा मागता आसतना एक घडी तुमचे दोळे दापा सगळे दोळे दापा फितेसपणाची सकत खंयची पदवी वायट सकत तुमच्या कुडीन काम करता वयस जाल्यार ह्या वेळार येवकरिस्ता मुखार ती सकत सोंड वेतल्या वेळा येवकरिस्ता मुखार ती सकत सोंड वेतल्या वेळा दोन्ही हात नेट्ट वयर बऱ्या वेळा तुमची जबाब एकच जावन आसा दम चक्रत्यांत 22 वळ 21 म्हणटा कोण जेजूचे नांव उलो मारता ताका सुटका जायचे थांबा नासतना जेजूचे नांव उलो मार जांफरो त्या काळजांत जायते घाय आसात फेकसो वेळ तुका सुटका मेळचो वेळ सगळे म्हणून सुरू करा वेळा जेजू म्हणून उलो मारा वेळा वडा तळ्या म्हणया वडा तळ्या जेसू तुझ्या नावान वडा तळ्या वडा तळ्या वडा तळ्या सगळे जेजूच्या उला माऱ्या वेळा दैवी सगळं वळवून द्या वेळा दैवी सगळं वळवून द्या वेळा दैवी सगळं माइट नेम ऑफ जीसस deliverance सुटका 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 सगळं दुबळे काय येतं अडकळ येतं कष्ट येतं हरवर येतं वेगना येतं Pacts or incarnations cast against उला मारते रवा वय समय आमची घरा आमचे जागे सगळे तुका आम्ही समर्पण करता आमचो वावर आमचे Jesus तुम्ही आकस्ता वळी कर आज कितें म्हणे बरें आसा तें भरती कर तुझ्या नावान bind all spirits
आमच्या घरांनी जाग्यांनी Yes, Lord. आमच्या आदरान Yes, Lord. कोणीय आमचे विरोध Yes, नाही केला Lord Jesus. कसलय माट Jesus. इथेच पण सलयला वैसम्या, Jesus. ते सगळं सुटका. तुझ्या नावान बंदी सुटका. जागडे. सुटका. आमचे घरांनी सुटका. जागे, आमचे business. सुटका. Lord be blessed in your name. तुझ्या नावान आशीर्वादी जा वळणातली बेसवा वळोनी सम्या आमची घरांनी सगळे जागे तुझ्या रक्तान सुरक्षित जाल्ले जावं सम्या त्या अमोलीक रगत आमचेर आमच्या घरांचेर जाग्याचेर आमच्या वावराचे बिझनेसाचेर आमी मागता सम्या त्या रक्तान आमकां सुडका दी तुझ्या नावान सुडका दी सोड बेसवा आमकां आमच्या घरांनी जाग्यांनी आमच्या वावरांनी वळों दी हर एक आमचे रीण परीक्षा let there be mighty blessings Lord in your name hallelujah Hallelujah, 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 hallelujah. सगळे बोला मारे जेसू क्या बोला hallelujah दैवी सगळे बोला दे hallelujah hallelujah, 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 आता विशेष वेळ हो जाऊन असा तुमचे डोळे उगते का इकडे झोपडा कोणी बसा नका थोडा वेळ सॅक्रिफाइस करा प्रत्येक तर 4 पडे इंटरव्ह्यू दिला एकलो भाव्य असवा तर असा आज जेजू तुझी वाट उगते करता बाबा 4 पडे इंटरव्ह्यू तू फेल झाले जाऊ फ्रो जाऊन तुका मुखार वचूं आज जेजू तुका वाट दाखयता असा 2 पडे पार गावांत वावर कर परतून फाटी आयलाय तुज्यान जाऊ ना मुखार वचूं कितें कन्फ्युजनांत तूं आसाय बाबा जेजू तुका आज वाट दाखयता असा एकल्याच्या युट्रसां कितें समस्या असा जेजू तुका हात लायते असा स्पायनल कॉर्डांक कोणाकी 2 जाणां कठीण समस्या असा या आराधनान जेजू तुमकां आपवटे असा प्रत्येक तरां या सुवातेर सुमार 7 जाण हेवी लॉन आसा तुमकां लँड तुमची विकोन आसना जायते टेन्शन आयलात तुम्ही भिया नाका आमचो देव आमच्या मदें आसा एक घडी दोळ्या पांया वेळा पेकोणे खातीर मातसो वेळ ह्या वेळार कोणी रडो दी कोणी बोमरू दी कोणी कितें तुमी कोणूय कोणा पळय नाका दोळे दापा सगळीं दोळे दापा विशेष वेळ हो जावन आसा फळे हांव ती शेळी जावन आसा फळे हांव ती शेळी जावन आसा तेची चूक सांग ह्या वेळा सांग त्या जाणा दुसऱ्या सुवातेर तुमकां ट्रान्सफर जाला आनी जायते भिरांत तुमकां आसा आनी जायते टेन्शन तुमकां आसा तुमकां त्या सुवातेर वचूंक नाका आनी जायते बेजारे तुमच्या भितर आसा जेजू ह्या वेळार आपोडचो वेळ हो जावन आसा जेजून आपोडचो वेळ हो जावन आसा सुमार ह्या सुवातेर 72 जाणां बगसूंक जायना तुज्या काळजांत जायते दूख आसा जेजू आपोडचो वेळ हो जावन आसा प्रत्येक तरान म्हज्या मोगा चरू सुमार 16 जाणांच्या भुरग्यांक सैरीक मेळोंक ना तुमी दुखेस्त आसा सगळ्यांच्या भुरग्यांक काजार जाता म्हज्या भुरग्यांक कित्याक सैरीक मेळना म्हणजे दूख आसा जेजू आज तुज्या क्वेश्चनाक आन्सर दिता तुजें दूख आज जेजू भायर घालता जेजू भायर घालता आसा हात तुजे उक्ते दवर सगळें तुजें दूख भायर घाल्या वेळा तू म्हणूंक सुरू कर हळवाय जेजू सांग जेजू सांग तू म्हणूंक सुरू कर जेजू जेजू म्हणा तुम्ही म्हणा आम्ही कोणी काय म्हणची ना थोडा वेळ हांगा म्युझिक आणि तुम्ही मात्र तुम्ही मागा जेजू पण सगळं तू भायर घाल तुझे सांग जेजू ते काळजाक जेजून आपोडचो वेळ सगळं तोंड उक्तेर म्हणा जेजू सांग सांग सांगा जेजू म्हणा जेजू जेजू म्हणा म्हणा ते काळे सुकते जाऊन म्हणा ते काळजाचे काय फेको दी म्हणा ते काळजात असते काय फेको दी म्हणा वळा कांटेने मोठे रवा मुला मारा तुम्ही त्या जेजूकडे सांगा दोळ्यात ते दुखाकडे सांगा जेजू आपोड आपोड जेजू ये 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 मुझ्या काळजा हात लाय जेजू
हात लाय जेजू हात लाय म्हणा दोन्ही हात वयर बारा नीट नीट हात वयर बारा तुम्ही उलो मारा उलो मार उलो मार उलो मार रीना उलो मार माइक्लेम उलो मार जेम्स उलो मार वडा तळा म्हणा वडा तळा म्हणा शेसू 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 म्हणा कंटिन्यू म्हणते रवा जेजू ताई तुका हात लावून घेते असा जेजू हात लावून घेते असा जेजू हात लावून घेते असा जेजू तुझ्या काळजा हात लायता जेजू तुझ्या काळजा हात लायता जेजू तुझ्या काळजा हात लायता काळजा हात लायता सांग जेजू 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 म्हणते राव्या वळा कोणी कोणा पळा का दोळे तुमच्या दाबाने म्हणते राव्या वळा तुमच्या दोळ्यात गळटा दुखाया वळा जे काळजा जेजू हात लायता काळजा जेजू हात लायता देवसराक अधिकार ना देवसराक अधिकार ना देवसर अधिकार ना देवसर अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना वर्षान वर्षा हे काळजान पडले घाय जेजू फेकोन दे वळा फेकोन दे 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 वळा फेकोन दे म्हणते राव तुम्ही वळा ताकता इथलं वटला उला मारते राव तुझे जेजू तो आणि तुझो जेजू तो आणि तुझो जेजू तो आणि तुझो जेजू कोणे तुका दुखायला कोणे तुका अन्याय केला कोणे तुका वाईट केला कोणे तुका घात केला कोणे तुका फसयला उला मार उला मार उला मार जेजू 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 तुझ्या लागी येऊन असा जेजू तुका हात लायते असा वळा जेजू तुका हात लायते असा वळा जेजू तुका हात लायते असा वळा जेजू तुका हात लायते असा वळार जेजू तुका हात लायते असा वळार तुझ्या भावाचो उडास येऊन असा भावान कोर्टात केस केली घडीत उडास येते असा तुझ्या जिवितांत या वळार तुझ्या जिवितांत त्या भावाक अन्याय करू नाय वाईट करू नाय जाल्यार एक मनस्ताप तुमच्या मोद्या असा जेजू संकटां सोडयता असा वळार जेजू 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 म्हणते रावा म्हणते रावा कोणी कोणा पळय नाका कोणी कोणाचे दिश्ट लाय नाका दोळे दाबरे जेजू कुला दोन्ही हात नेट वयर बारा जेजू तुझ्या फपसाली काळजा बरो करचो वेळ जेजू तुझ्या फपसाली काळजा बरो करचो वेळ खंय आसा थंय वटल्यार म्हणून सुरू कर जेजू भारती मे उलो मारते रव्या वळार कंटिन्यू उलो मारा ये जेजू ये म्हज्या काळजान जेजू कंटिन्यू भारती उलो मारते रव्या वळार घेतल्या पण जेजू सोडयता आसा सोडयता आसा सोडयता आसा सोडयता आसा सोडयता आसा जेजू 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 दोन्ही हात आमचे काळजा दोऱ्या या जग ह्या वेळार भितरल्या पेकोणे खातीर मागतलो अनकॉन्शियस माइंड म्हळ्यार तुज्या जिवितांत तो कांयच कळीत ना उडास येना तसल्या संकळेनी काही सापडल्या वयसला ह्या जो हुकमान मागता आसतना ही सांकळी तुका सोंड वेतले वळा सबकॉन्शियस माइंड थोड्या पटी आमची थोडी गणित उडास आसा ना उडास ना जावं फुरो 10, 11, 12, 13 वर्सां प्रायचेर कितें घडला जावं फुरो खंयची गणित आमी जिवितांत आसा ह्या सांकळेतां जेजू आज सुटका लाभयतलो प्रत्येक तर कॉन्शियस माइंड फाटल्या दिसांनी थोडी गणितां घडलात ती विसरोंक जायना ह्या तिनी जाग्यार ह्या हुकूमनान मागता आसतना आमकां भितरल्यान पेकोणी जेजू ह्या वेळार दितालो जेजू अपसरली काळजा हांव बरी करता तुमचे घाय हांव बांदता म्हणलो तूं आज सुम्या आज तुका हांगासर उलो मारच्या एक ल्हान ल्हानांक ओडा तांची मनां ती सास समर्पण करता आसतना सुम्या तुज्या नांवान तांची मनां ते अनकॉन्शियस कॉन्शियस आनी सबकॉन्शियस मायंड
आमच्या मनात आसले हरी एक घाय सम्या जिवितान सुरूतावन आज पर्यंत जाल्ले हरी एक घाय सम्या तुझ्या नावान तांकां सुडका दी तुझ्या रक्तान तांची मनां सम्या तूं धुवन नितळ कर ह्या घडये ही सर कुडू घडीतां कितें जाल्लें आसा ताका लागून जाल्ले हरी एक घाय हरी एकल्यांच्या मनांत from unconscious consciousness subconscious mind be healed Lord right now ती सगळी सम्या बरी जावं ती मनां सगळी सम्या नितळ जावं तुझ्या कृपेन तुझ्या नावान आणि तुझ्या रक्तान सम्या आणि संपूर्ण पेकोवणी सम्या हरी एकल्यांक लाभो हे मागणे हांव करता त्या तुझ्या पिता जेजूचे नांवी सगळे आमचे हात आमचे काळजा दर्या परतने पटी म्हज्या मगाच्या दोळ्यात पांय वळा आमचे भितर खंयची सांकळे रावना जावं दी खंयची पदवी आज तांव जोशुवाक देव फरमायता गे जोशुवा chapter 1 verse 3 पांय दवरले तुवें भंय ते आशिर्वादीत जायचे भावानो तुवें पांय दवरले भंय ते आशिर्वादीत जायचे आज बरो फुडार देवान तुमकां दितालोच जुसे इजिप्टाचो कारभारी जालोय थंय मोकळ्या दिसांनी पारगांवांत वचून पावतलोय तुजो फुडार एक आशिर्वादी जाल्लो जातलो जे कितें तुजेर एक वांट्यान आयला हे सगळे ह्याच घडये ह्याच वेळार ह्या जाग्यात सगळें सोड कालवारच्या क्रुसाच्या म्हणून वचून देवळा तुका सुटका दोन्ही हात नेट वयर बरा खंय आसा तें वयर बरा थोड्याचो बिझनेस लॉस जाला भायर वचूंक विजा मेळना बिझनेस चलवलाय रीण आसा कश्ट आसा अनवरो तुज्या जिवितांत आयला जेजू नाजराताच्या नांवान तुझे कश्ट ताणे ताचेर घेतला तुझे कश्ट ताणे ताचेर घेतला तुझी पिडा ताणे ताचेर घेतला तुझी अस्कतकाय ताणे ताचेर घेतला तुझी दुबळीकाय तुझी सलवणी ह्या कालवारीचेर ते जेजून घेतला सगळे भावानो आनी भयणानो वडातळा म्हज्या फाटल्यान म्हणा जेजू नाजराताच्या नांवान आणि वडातळ तुम्ही म्हणा जेजू नाजराताच्या नांवान वडातळ जेजू नाजराताच्या नांवान आणि वडातळ जेजू नाजराताच्या नांवान देवसराक काळोखाच्या पदवेक सलवणीच्या आत्म्याक दुबळीकायच्या सक्तेक हांव होगम घालता जेजू नाजराताच्या नांवान वडला जेजू नाजराताच्या नांवान म्हाका सुटका लाभला जेजू सर्वतराच्या नांवान येवकारिस्तांतल्या जेजूच्या सक्तेन म्हाका सुटका लाभला दोन्ही हात वयर भरून म्हाका सुटका लाभला सगळे दोन्ही हात नेट वयर भरा नेट म्हणा देवसर अधिकार ना म्हणा देवसर अधिकार ना म्हणा सांगा देवसराक अधिकार ना म्हणा देवसराक अधिकार ना जेजूर म्हाका सोडयला सगळे तोंड ते जेजूर म्हाका सोडयला आमची जाबा वडातळ्यान जेजूर म्हाका सोडयला म्हणया आनी वडातळ्यान सर पिडयतावना सगळ्या वायटातावना सगळे सलवडतावना म्हज्या रिणाच्या खरगातावना म्हज्या अस्कत गायतावना म्हज्या दुबळे गायतावना म्हज्या असमाधानातावना म्हज्या उण्यापणातावना म्हज्या फिरांत येतावना
म्हज्या भिरांत येताव ना हालेलुया 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 सगळं तुभाव तुका सोंड सिद्धी आवडा दोन्ही हात आमच्या तकल्यार दवरया आवडा दोन्ही हात तकल्यार दवरया वरते बेसांव यावडा जेजू तुमकां जाण्याकला दिता आसा जाण्याकला सोगा जाणा जेजू विजा बसयता तुका मेळटली ती विजा मेळटा की नागी म्हणची ताका मेळ्ळी म्हणची कितें जेजू करता मनशाच्यान जावना एजंटान जावना जेजू करतलोच हॉप दवर जाले आणि देवसन अधिकार ना म्हणचीन हे बरे चिबी साम 91 वर्स 1 परमोन्नत देवाच्या सावळ्यांत तुवें रावोंक जाय ताच्या आश्रयांत तुवें रास करूंक जाय आसकांच्या आमाल पिवण्याच्या बाबद्यापणाच्या या अनिष्काळपणाच्या नाका जाल्यार पितरापणाच्या सगळ्या व्हॉट्सअपार ना खंयच्या वायटात द्वेशाक रागाक मोसराच्या आश्रयान न्हय परमोन्नत देवाच्या आश्रयान तूं रावले वयसला इजिप्टाचो कारभारी तो देव तुका करतलो सगळे आमचे दोन्ही हात आमच्या तकल्यार दवरया तुझ्या कुडींतली सगळी पुढे कालवारच्या कुर्साच्या मुळान पडोवन देवळा प्रत्येक तरां तुझे आल्सर तुझे फायल्स तुझे जांफ्रो PCOD समस्या आसा जांफ्रो लंग्सांत लिव्हरांत समस्या आसा प्रोस्टेटांत समस्या आसा सुमार ह्या 18 जणांच्या हातांत भुजांत दूख आसती जेजून कंप्लीटली बऱ्यापण लाभला 14 जणांच्या पाठीच्या कणाचें दूख जेजून कंप्लीटली बऱ्यापण लाभल्या वेळा प्रत्येक हेवी गॅस्ट्रिक असल्या सुमार 17 जणांक जेजून कंप्लीटली बऱ्यापण लाभल्या वेळा तुझ्या पायाची गांठी दूख आसती की 10 मिनटां वयर उबे रावंक जायनातले तसल्या 14 जणां जेजून कंप्लीटली बऱ्यापण लाभला येवकरी सगत मनशाची न्हय येवकरी सगत तुका स्पर्श केला येवकरी सगत तुका स्पर्श केला एकलोच पासपोर्ट एजंटा कडेन दिलाय तो पासपोर्टिना एजंटिना पैसे ना असल्या टेन्शन तुका मागण्याक आयले तूं भावा भिया नाका देव तुका अनेक वाट उक्ते करतलो तुजे कावचे नेताव देव आज तुका सुटका आनी सडवण लाभयतलो दोन्ही हात आमच्या तकलेर दवर ह्या ह्या वेळा सुटके खातीर पिडेत जावन अनकराच्या काळोखाच्या दुबावाच्या भिरांतीच्या कावचणेच्या सक्तेताव आज ह्या मागता आसतना तुका सुटका मेळटालीच म्हणलें न्हय तुका मेळ्ळा ह्या संपूर्ण रितीन ह्या वेळा तुमच्या खातीर मागतालो जेसू आमचे हरी एक रोग तुवें आपणाचेर घेतलय आमचे कश्ट तुवें ववयलय समया आमची पिडाशिडा तुवें वोवन तुज्या गाया वरवीं आमकां तुवें बरी केल्याय गुण केल्याय आज समया हांगासर आयिल्ल्या आमकां आज आमची पिडाशिडा तुज्या नांवान समया तकले दावन पांय पर्यान कितेंय पिडाशिडा आमचे थंय आसा फुडीची मतीची आत्म्याची समया तुज्या नांवान ह्या घडये ती बंदी जावं समया ती सगळी बंदी करता तुज्या कुर्साक बंदी जाली जावं ह्याच घडये आमकां समयसान सोन वचों हर एका तुज्या भुरग्यांक समया तुज्या हर एका परचेक समया सोन वचों आनी आमकां भलायकी मेळो तुजी दैवीक सकत वळोवन दी समया तुजे आमोली रगत आमच्या तकले दावन पांय बऱ्यान वळोवन दी आमच्या हर एका पिडेशिडेन वळोवन दी संपूर्ण तरान बरी जावं समया हर एक पिडाशिडा बंदी जाल्ली जावं आनी आमकां सुडका सडवण मेळोन समया भलायकी मेळो तुजी कृपे वयर कृपा वळोवन दी समया हे मागणी हांव करता तुज्या पिता जेजूचे नांवे हालेलुया 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 हृदय शंकर मारिया तेरी नाम शंकर मारिया Lord send your power praise Jesus glory hallelujah 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 वडला हालेलुया 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 दोन्ही हात एक पटी वयर मारूंक जाय हांगाच्या हॉस्पिटला खातीर मागोवंक जाय विकारा खातीर मागोवंक जाय
या सगळ्या वाड्या खातीर मागोवंक जाय, फिरगस कुटुंबा खातीर मागोवंक जाय, हांगाच्या बेतनी कॉंग्रिगेशन सगळ्या शिश्टां खातीर मागोवंक जाय. म्हज्या मगाचे न्हू हॉस्पिटल मुखलायसन उदरगतीच्या पावंड्यार पावोवन दी आनी मागया प्रत्येक तरां समेची सकत ह्या वाड्यान मात्र न्ही सगळ्या वाराड्यांत वळोन येवन दी. ह्या वेळा हांगाच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक समेची दैवी सकत वळोन चित्र मागया. मोगाळ जेजू ह्या उंड्याच्या रुपार तूं हजर आसाय. हांगाच्या विकाराक आमी तुज्या मुखार उबारता. हांगाच्या सगळ्या धर्म भयण्यांक बेतनी कॉन्व्हेंटाच्या सगळ्या शिश्टांक तुज्या मुखार उबारता. हे हॉस्पिटल आमी तुज्या मुखार उबारता. सगळे वाडे आमी तुज्या मुखार उबारता. हे फिरकस कुटाम तुज्या मुखार उबारता. सगळे स्वयंसेवकाक तुज्या मुखार उबारता. समी हांगाच्या दिव्यवणे लाईव्ह दिवच्या ह्या भावांक तुज्या मुखार उबारता. समी हांगा आसता जण एकलांक तुज्या मुखार उबारता. पयस पयस तो आयिल्ल्या आमच्या भाव भयण्या तुज्या मुखार उबारता. हे जेजू ह्या उंड्याचेर पळय तूं हजर आसाय. आमची मागणी तुज्या मुखार पावोवन दी. हे समिया जेजू हर एकला वाट तुवें दाखोवचें जावन आसाय. आज आमची वाट ते उक्ते गेलाय. सम्या 2000 वर्सां आदीं अशेंच तुज्या भोंवतणी लोक वेडो घालनासलो. असोच तुज्या मुखार लोक भोव मारतलो. तुवें कोणाक सोडलाय सम्या? कोणाक सोडलाय? रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक तुवें सोडलाय गी? तुजेर आयिल्ल्या कोणाकी तुवें सोडलाय गी? कर्ताराक तुवें सोडलाय गी? आमकां हितून सोडचो नाय सम्या, आमकां सोडचो नाय. एक भावार्थ घेवन आमी आयल्या दुनिया नेट वयर बरा. हो भावार्थ पावस आयला रे, वदाळ आयला रे, खंय वचनासतना हांगासर रावन ते जेजूच्या नदर लावन रावल्यात तुमी. तो जेजू तुमकां वर्त्या आशिर्वादांनी भरतलो. तुमचे मुखामळ ताणें परजळेश्य केला. ते कुटुंब ताणें परजळेश्य केला. ते कुटुंबात ताणें वती सकत देवयला. कित्याक तो जावन आमचो देव पक्षपाती नाही. आमचो देव पक्षपाती नाही. म्हज्या मुखाचे न्हू दुनियांत वयर बरा आनी व्हडा तळां सगळे संगत स्तुती करया. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, send your power, mighty name of Jesus. एक नाव जेजूचे आशीर्वादा, बसावा, कृपा, दैवी सकत, दैवी पद भरलो आमचो जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. रते 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 हालेलुया, 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 हालेलुया. या वेळार मागया एक आमचे दोळे दांपया. युट्यूबार लाईव्हवर मागण्या आयकत राहा. कितल्या कुटुंबा जेजू हात लायते आसा. जांफ्रो युट्यूबार इथे इंटरनेटाद्वारे इल्ले तुमकां चडवणे जाला जांफ्रो जाल्यार तुमी राखोवन आसल्यात देवाचे उतार आयकोंक. मात्र न्ही तुवें राखोवन आसल्यात त्या सुमेची सकत अनुभव करूंक. ह्या वेळार ती सकत येवकरची पदवी तूं खंयच्या कंट्रांत आसाय, खंयच्या गांवांत आसाय, आज कोणा तरी मागून आसाय, ती सकत ह्या वेळार वळोवन येवं दी. तुज्या एम्प्लॉयरच्या घरा आज पिडेस्त पैणीचेर तकले हात दवर ह्या वेळार तूं मागोवन आसाय, दैवी सकत त्या स्वात्यार वळोवन येवं दी. आज इयरफोन घाल, मागणें आयकून तुज्या वावरांत तूं आसाय, आज हे कश्टांत हांव जेजू परिहार करूं दी. तुज्या समस्ये, तुजी अडकळ्यो, तुजे उणेपण येवकरीस जेजू कंप्लिटली पयस करूं दी. ताची दैवी सकत तुका स्पर्श करूं दी. म्हणून एक पडी दोनी हात वयर बारून सगळ्या युट्यूबार लाईव्हर आसल्या आनी मात्र न्ही आज पयस तुमी आयल्यात. तुमचें घर, तुमचें कुटुंब, तुजो घोव येवना, तुजी बायल येवना, तुजी भुरगीं येवना, तुमची भाव भयणी येवना, सगळ्यांक समर्पित कर. एक कडी स्तुती कर म्हणया. हालेलुया, 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 हालेलुया. लॉर्ड सेंड योर पॉवर. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजूच्या रगत, जेजूच्या रगत, जेजूच्या रगत जाणेकल्याच्या वळणामध्ये जेजूच्या रगत सुटका, 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 सुटका. हालेलुया. हालेलुया.
हालेलुया कुशाल आसात गे कितल्या लोकांक जेजून कितें ना कितें बरेंपण लाभयलां रायट हात वयर बरें कितें ना कितें बरेंपण म्हाका जेजून लाभयलां म्हणलें रायट हात वयर बरा नेट 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 वयर बरा नेट नेट कित्याक म्हणल्यार हांवें जायत्या भाव भयणांक जेजून आपडला रायट हात नेट वयर बरा नेट वयर बरा ओ प्रेज गॉड तालया पेटोवन जेजूक आमी अर्घा दिवे जोरान जोरान हालेलुया Hallelujah. आमचो देव विश्वासी जावन आसा हालेलुया तेच गीत घेवया जेजू नाजराथाच्या नांवान जेजू नाजराथाच्या नांवान सुटका हांवें जोडून घेतला हालेलुया Hallelujah. कोणा विजाची समस्या आसा तुवें सुटका जोडून घेतल्या म्हणून विश्वास दवर तुज्या बिजनेसांत तूं चलवालो विश्वास दवर ह्या वेळा तुज्या कश्टांत तूं येता म्हणशें तूं कश्टाले आज जेजू जेजू ताणें सगळ्या कालवारीचेर तुजे कश्ट ताणें ताचेर घेतला आनी तुका ताणें फ्री केला सगळीं उबा रावया सगळीं उबा रावया सगळीं उबा रावया सगळीं उबा ताळे पेटोवन म्हणया सगळीं उबा रावया सगळें हसता ताणा ताळे पेटोवन जेजू अर्घ दिया सगळें ताळे पेटोवन नाजराथाच्या नांवान जेजू नाजराथाच्या नांवान नाजराथाच्या नांवान जेजू नाजराथाच्या नांवान नाजराथाच्या नांवान सुटका हांवें जोडून घेतला सुटका हांवें जोडून घेतला वडा तळा म्हणूंक जाय जेजू नाजराथाच्या नांवान जेजू नाजराथाच्या नांवान नाजराथाच्या नांवान जेजू नाजराथाच्या नांवान नाजराथाच्या नांवान सुटका सुटका हांवें जोडून हात वयर मारून म्हणा जेजू नाजराथाच्या नांवान जेजू नाजराथाच्या नांवान नाजराथाच्या नांवान जेजू जेजू नाजराथाच्या नांवान सुटका हांवें जोडून घेतला जेजू नाजराथाच्या नांवान नाजराथाच्या नांवान जेजू नाजराथाच्या नांवान नाजराथाच्या नांवान जेजू नाजराथाच्या नांवान सुटका सुटका हांवें जोडून घेतला सुटका सुटका हांवें जोडून घेतला सुटका सुटका हांवें जोडून घेतला म्हणा सुटका सुटका हांवें जोडून घेतला सुटका 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 हांवें जोडून घेतला दिमी घालून जाता जाल्यार दिमी घाला निमाणे बेसांवा खातीर येद्या वडा सक्रामेंता एवकरेस्तांत लोतो जेजू आमच्या कुटुंबांत आमच्या घराब्यांत आमच्या जिवितांत आयला त्याच जेजू आज तुका बऱ्यापण लाभयला म्हणा येद्या वडा सक्रामेंता Sacramenta Sostang naman Guruya Urwilyatya Rupa Budlag Novyuriti Adarya Sulvul Vicha Askat Visra Bawartache Bhardivya जसे Tase Papa Tase Sputa Ulasani Stuti Sam Putri Maima Sesnang Sesnang Ikastarya Hasita Tukai Shaspiritan Samasami Navarta Rantuya हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडला तुझे सोडवणे सो फळसदान आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्तेराक आमी मान करूंक दयेन आमकां फावो कर सोची येतान रास करताय सासनाच्या सासना आमेन हात जोडया आमचे तकले बागोवया ते जेजू मुखार
Jesus. 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 अर्गा तुका सुम्या जेजू. अर्गा तुका सोम्या जेजू. हालेलुया. हालेलुया. तरणाट्यानो वडा संख्यान फलां तुमच्या इश्टांक फ्रेंड्सांक घेवन येया. तरणाट्या खातीर, भुरग्यां खातीर, पिडेवंतां खातीर विशेष आराधन आनी अक्रेची रितीर जावन आसा. फलां भायर दवरतना पावस येवंचो ना. हालेलुया. हालेलुया. सगळे दैविक सुतेस एक रोजरी फुल्ल तुमी सगळो एकांत दैविक सुतेस फलां खातीर मागोवंक जाय. हालेलुया. मागतल्यात गे. आयकना. मागतल्यात गे. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें निरंतर हें मागतलें हांव तुमच्या खातीर हे अकरेचे फलां रितीर व्हडा संख्यान हें सांगा एकामेकाक आनी फलां पावस घेवचो ना. प्रायज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हज्या मोगाचें सांगा एकामेकाक. तरणाट्या न्हू सांगा तुमच्या इश्टांक फ्रेंड्सांक वारड्याच्या सगळ्यांक घेवन येया. भुरग्यांक विशेष मागणें, तरणाट्या विशेष मागणें. मुखलें अनाउन्स मिटींग ह्या जाग्या व्हडा करतलो. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांनी भरून दी. इल्ले कश्ट जाल्यार कोणी वचनासतना हांगात बसतात. होच भावार्थ तुमकां अखेर म्हणशीर पावोवन दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगोचेनो पावस येवन भूंय सगळी थंड जाली. तितले मात्र न्ही, आमच्या जिवीत म्हणली हें भूंय आत्मीक देण्यांनी ती थंड जाली, बरी जाली, नितळ जाली आनी आमी गूण जाल्या. कितें म्हणटा तुमी? देवाक जावं अर्गा. पावस एक अडकळ न्ही, पावस देवाचें बेसांव म्हूण आमी घेतला. ब्रदर म्हाका म्हणलो पावस आयल्यार तें देवाचें बेसांव, देवाचें बेसांव जावन आमी घेवचें. थोड्या वेळाक आमकां भितर येवंक पडलें जाल्यार हर एक लोकांक थंडाय जाली आनी पावसा मुखांतर देवाची बेसांवां मेळ्ळी म्हणून. आनी आज ह्या रेतीर असो दुसरो दीस आमी संभयता आनी रेतीर बऱ्या तरेन जावंक कुमक केल्ल्या हर एकल्यांक आज हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. पयल्या सुवातेर काल आमकां उंडे दान दिवन कुमक केल्ले जावन आसात. विन्सेंट आनी लिल्ली रेगो आनी कुटाम सारा फायल वाडो आमची फिरगस कालच्या दिसा सगळ्या कुटुंबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी जेजूची आशिर्वादां तांचेर हांव मागतां. आज आमकां उंडे दान दिल्यात लॅन्सी वेगस आनी कुटाम पुत्तूर. त्या सगळ्या कुटुंबाक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची मजत तांचेर हांव मागतां. आयचें थंड पिवण आमकां स्पॉन्सर केलां केविन आनी जेस्विटा डिसोजा सारा फायल वाडो आमची फिरगज. त्या कुटुंबाकी हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां मागतां. फाल्यांचो दीस तिसरो दीस आनी निमाणो दीस ह्या रेतीर असो. ही रेतीर आयचे बरीच आमी भायर मांडून हाडटले हांव आनी ह्या रेतीरेंत तुमी येवन असो आशिर्वाद आनी मजत मागून घेवचें म्हूण हांव परत एक फावटी तुमकां उपकार मागतां. फाल्यांच्या दिसा हांगासर सदें जेवण आसा. हें जेवण मोगान तुमी स्विकार करीचें म्हूण हांव उलो दितां. आनी जेवण करूंक आमकां आदार दिला सिल्वेस्टर डिसोजा आनी कुटाम सांज जेवण आमची फिरगज. तशेंच संतोष आनी अंजली आनी कुटाम सांज वाडो आमची फिरगज. तांकां दोनी कुटुंबाक आनी हेरांनी ह्या वेळार आमकां कुमक दिल्या. तांच्या हर एकल्याचो उडास काण तांच्या कुटुंबाक हांव देवाची बेसांवां मागतां. आमकां रांदूंक कुमक करतले आसात विन्सेंट पॉल आनी तशेंच सगळे कमिटी मेंबर आमची स्वयंसेवकां. तांच्या हर एकल्याचो आज उपकार हांव बावडटां. लायव्ह टॅलिकास्ट करूंक आमकां कुमक केल्या. कालच्या दिसा आयच्या आनी फाल्यांच्या दिसा दिव्यवाणी व मिस्टर विनोद आनी ताचे सगळे कुटुंब अविनाश हांगासर आसात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज थंय जावन हांगा येतना जाल्यार कितेंच मदें अडकळ जायनासतना परत एक फावटी आमकां रिकनेक्ट केलां आनी देवान आमकां रिकनेक्ट करचें आनी तें देवाक आनी आमकां तशेंच हे रितीर पळयतल्या हर एकल्यांक पावलां. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची मजत हांव मागतां.
हांव देव बरें करूं म्हणटा सकट आमच्या धर्म भयणीचो जानेट आनी सगळ्या धर्म भयणीचो तांचो सहकार निरंतर आमचेर आसा देखून तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. रेतीरेच्या पंगडाक ब्रदर प्रकाश तशेंच विन्सेंट ऑल्विन आनी लविशा परत एक पटी सोमेसांचे तर्फेन हांव तांकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां तांचेर तांच्या सर्व रेतीरेंचेर आमी मागता. तांकां रावंक अवकाश करून दिला आनी जेवण तांकां 3 दिसांनी ते बऱ्या तरान वेवस्था केल्या. वलेरियन क्रास्टा आनी ग्रेटा डिमेलो हे तांकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां त्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. आमी 4 कमिटी केल्ल्यो आनी ह्या 4 कमिटीच्या हर एकल्याच्या खंयच्या कोणाचें नांव काडनासतना तांकां सोमेस्तांक देव बरें करूं हांव म्हणटा. सरमुखेल्यांक स्वयंसेवकांक हर एकल्यांक आज फकत थोड्या वेळान जाल्यार हांगासर भितर सगळें रिअरेंज करूंक तांणी सहकार दिला. कितेंच वेळ पाड काडिनासतना घुसपट नासतना तुमकां सोमेस्तांक हर एकल्या आमच्या व्हॉलेंटियर्सांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कुमसाराक आयिल्ल्या सकट वारेड्याच्या पाद्र्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बेलतांगडी वारेड्यां तुमी आयलात, विविध पिरगेजांत तुमी आयलात, तुमकां हर एकल्याचो आज हांव उपकार बावडटां आनी देवाची मजत तुमचेर मागतां. गायन पंगड आमचो आसा आनी गायन करूंक सहकार दिल्ल्या हर एकल्याचोय कोणाची नांवां काडनासतना आमची गायन मंडळीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. वाड्या गुरकारांक प्रतिनिधींक गवळी बर्जा सांद्यांक हर एकल्यांक आमकां कुमोक केल्ल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमकां मस्तू दुडवाची कुमोक केल्या आमच्या बिरगजगारांनी हेरांनी ही रेतीर बरी जायचे म्हणून त्या देखून तांच्या कुमकेन आमी धैर्यानी रेतीर हांगासर आसा केल्ली. हर एकल्याचो हांव उडास काडटां. म्हाका कळीत आसा कोण म्हणून तांची नांवां म्हज्या मतींत आसात, काळजांत आसात. तांकां हर एकल्यान दी तांच्या कुटुंबाकी देवाची आशिर्वादां हांव मागतां. आनी आतां आमी निमाणे हांगासर बेंजार केले उंडे आनी आसात आनी थंड पिवाण तुमकां वांटतले तेन्ना तुमी घुसपटचे नाका. हांगासर स्वयंसेवक आसात. ह्या सायडी उजव्या कडेन हांगासर 2 कावंटरां आसात आनी हांगासर फाटल्यान 2 कावंटरां आसात. देखून तुमी तुमकां एक लायनीर धरतले वडो लायिल्ले बरीच कित्याक म्हळ्यार घुसपट जावचें नाका. हर एकल्यांनी ते स्विकार करीजे आनी एकामेका पसत मागजे म्हूण हांव तुमकां उडास काण उपकार बावडटां. कोणाकी देव बरें करूंक आसा गी. फादर अनिलाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर अनिल म्हाका धैर्य दिल्लें. फादर कांय जायना, पावस येयल्यार या कितें जाल्यार घट्ट देवाच्या काकुळटी मुखार कितेंच आडकाळ आमकां जायना. फादर तुमी आमच्या बसत मागलां, आमच्या थोड्या कुटुंबाची भेट केल्या, तांच्या बसत मागलां. मस्तू टायम तांणी दिला फादराबान. फादर अनिल तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं हांव म्हणटा. आनी 1-2 उतरां फादराब सांगूंक आशेता. पळय म्हज्या तर्फेन इल्ली तिळसोनी 2 दीस बरे जाल्यात. हांव हांगासर तावन आलतरी तावन मागता आसतना कळटा जायती कृपा सुमी वळून आसा. काल आनी आज विशेष आनी फाल्यां निमानो देव आमकां निजाकी निराशी करिना, लजेक पडोवंक सोडिना. फाल्यां आनी केवढा संख्यान येया, मागया, ती कृपा कान घेवन आमी बरीं जावया. आनी ताचे सुवे हांवें मंदिरांत हांव आमच्या मंदिरांत निरंतर रितीऱ्यो चलतात. ब्रदर प्रकाशी तवळ येता. मगल्या दिसांनी हप्त्याची रितीऱ्यो आसतल्यो तांच्या तर्फेनी. पूण आमी कॅलेंडर हाडिल्लें आसात. आज दिना, फाल्यां दिता. फाल्यां जेवतना हांवें पयलें तुमी व्हरयेत फ्री ती कॅलेंडरां. पूण तारीख पळोवंक न्हय. पूण कोणाक रितीरेची आमची ह्या वर्साची सगळ्यो रितीरेची मांडावळ तातूंत आसा. कॅलेंडरां व्हरयेत. बूक जाय आसलेल्यांनी जावं कन्नडा वा आराधनाची कोंकणी आमी तुमी आराधनांनी पळयतात. कोणाक जाय ते मात्र इल्लेशे पयशे दिवन व्हरचे. ताका 100 रुपये जावन आसात. कोणाक जाय फाल्यां आमी दवरतले हांव भायर. बूक व्हरयेत. कॅलेंडर खाली कुटुंबाक एक तुमी वरां चड हांवें हाडिल्ली नात. सो फाल्यां आमी दितले. हांव तुमकां सुमेज सांग देव बरें करूं. अखेर करच्या फुडें 2 पर्स भायर पडल्यात म्हणून आमकां कळयलां. तातूंत एखादो मोबायल आसा मोबायल हय कोणाक मेळना जाल्यार जाय केन्ना ते पर्स मेळ्ळे